Honourable Speaker. Yes. To Section 49 Rules of Procedure and Conduct of Business Goa Legislative Assembly, I may be allowed to postpone unstart LEQ 127 to the next sitting of 7/8/2025 of the present session of the Goa Legislative Assembly. This session only. Next. Because I would like to get a point of order. Culture is that Honorable Chief Minister made a statement during EHN numbers are debating. You said the Honorable Chief Minister stated that the High Court order on illegal structures pertains only to roadside encroachment and illegal structures. It's because I would like to place on record, with due respect to the Honorable Chief Minister and to the High Court, the actual list 8 distinct categories of illegal constructions. The court clearly mentions roadside highway encroachment in municipal areas, roadside highway encroachment in panchayat areas, commercial illegal constructions in panchayat areas, commercial illegal constructions in municipal areas, constructions in paddy fields, constructions on government land, construction on communal land, and construction on tenanted agricultural land. So this is not a matter of interpretation of the High Court, but because this order is binding on us. So this is what I would like to tell the Honorable Chief Minister. Yes. Na, tu kal tino osta hai mu sanglo leo. But AJ 8 hai order ache. 8 things are in question. Start question number 1. Noted. Yes, Sri Michael Lobo. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 1B. 1B. Because answer as per uploaded in the computer. Speaker, sir, today's question is about a lot of Goan boys and girls who are directly employed as self-employment and also working in the tourism industry in the state of Goa. Speaker, sir, tourists come to Goa and they stay in different hotels on different beaches, like तुमचे काणकोण आगोंडा पालोले, आमच्या वाटेन कोलवा रावता, कलंगूट, कांदोलीम. And when the couples go in the water, they go without the shoes, slippers, काय घालीन आसतना वयता ते. They like to feel the sand of Goa. आमची रेंव. They want to feel that and they want to go and swim. Swimming करताना speaker sir, अशे जाल्ले हा खूबशे accidents, broken glass bottles. Speaker sir, when I am saying broken glass bottles, these are all beer bottles, whiskey bottles, and other bottles which the tourists bring. They drink in the water, they break it over there, tides on फोट्टा आणि उदकान उडयता, थोडे बीचार उडयता. Speaker sir, time and again we have debated in this August House, आणि आमकां assurances दिल्या की we will take this action, we will take that action. आणि स्पीकर सर आज बसून कसलेच एक्शन जावना. आदलो जो मंत्री आसलो तो म्हणटालो इट शुड बी डन बाय द होम डिपार्टमेंट. होम डिपार्टमेंटान फाटल्या दिसांनी चलान म्हणून तयार केले, कितें केले, 8 दीस चलान दिले, 9व्या दिसा सगळे इसरले. स्पीकर सर, ट्युरिस्ट कम टू गोवा फॉर गुड मेमरीज, म्हणजे ते बरे भाशेन वयतले म्हणून. तांकां तेचे बायलेक काट पडटा, घोवाक काट पडटा, म्हणजे पायांक. फाटल्या दिसांनी हांव बिचार चलतालो. I saw a couple in the water, they saying, which shoes? So I asked them, I said, why you are with the shoes inside? Sir, our friend got a cut on the leg with around 9 stitches. He had to be rushed to the hospital in Mapsa, 9 stitches, and immediately next day his wife took him back. So this is the memory. स्पीकर साहेब कित्याक सांगताय हे आमी सिरियसनेस कित्याक घेयना ह्या गजालीचेर. आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा आपणे बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर घातला, हे सगल्यो बाटल्यो ज्यो उडयता आनी जे विजय म्हणटाले ते प्लास्टीक कितें चिप्साचे पॅकेटां जे उडयता. प्रश्न विचारत ना हांव तेच सांगता स्पीकर सर, प्रश्न विचार की प्लास्टीक उडयता, ब्रोकन बॉटल्स उडयता, हे सगळे उडयता आनी डिपार्टमेंट ताका पयशे फारीक करता. इको स्टँड इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हो न्यू कॉन्ट्रॅक्टर क्लिनिंग करता म्हणटा. हांव क्लिनिंगाचो प्रश्न हिंगा ना स्पीकर सर.
प्रश्न हा शिस्त, whether the Department of Tourism and also Home, Chief Minister Inga will consider to ban glass bottles except the designated area. Designated area is a shack. जे शेकान अलाउड हा बियर इकपाक, विस्की इकपाक, ग्लासान लिंबू सोडा पिवपाक सगळे अलाउड हा. विच इन्क्लुड्स बियर, खंबा म्हणून ते हाडटा, खंबा म्हणजे विस्की, ते आमचे कितें ब्लेंडर स्प्राइट आणि कसली कसली विस्की, खंबा घेऊन येता बिचार. प्रश्न विचारतो. Speaker sir, whether department will consider to ban glass bottle which includes beer, whiskey bottles, other glasses, drinking glasses, also plastic, जे plastic are, also ban all type of plastic bags to carry on the beach. In this thing with all the other beach destinations in the world, including Sri Lanka has banned. You can only bring cotton bags Yes, or Prashna khadi Vichar, bags. Prashna Vichar. Because sir, caution is very simple. Whether the government will ban all glass bottles, plastic bags to carry on the beach, and what time frame will you put to ban this, and what is the action? म्हणजे जे फाईन जी असतली ती कितली असतली आणि ही फाईन कोण घालतलो? Whether IRB जे डिप्लॉय केल्या बीचार घालतले काय टुरिझम डिपार्टमेंट घालतले? आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आवर कलंगूट, कांदोलीम भाग, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बीचेस इन गोवा. सेफ्टी इज फर्स्ट. ये मिनिस्टरान आमकां सांगचे. फर्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, बाब मायकल लोबोनचो विषय घेतला तो खूप महत्वाचो आसा, गंभीर आसा आणि सरकारान ताची दखलूय घेतिल्ली आसा. एक म्हणल्यार जेन्ना टुरिस्ट येता, वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट इन डिफरंट फॉर्म्स बट बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम. एक करता म्हणजे स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो, डिरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना, we identify this particular drinking of alcohol and drinking of glass bottles on beaches has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 पर अपडेट करून serial number 10 is very clear कि activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. And taka speaker sir, anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of rupees 5,000 up to 50,000 or shall be liable for action under section 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. आता स्पीकर सर प्रश्न खंय येता? प्रश्न येता की बॉटल्स बिचार कशे येता? शेकवाले जे आमचे आसा ते बॉटल्स काय बिचार व्हरपाक दिना. डिस्पेन्सिंग करून कोणी बिचार वता ते आमचे शेक भाव काडटा, प्लास्टिकान घालून तांकां दिता. प्लास्टिक जरी पडले आमी ते बीच क्लिनिंग एजन्सी काडटा. प्रश्न खंय येता? जे आमचे वायन स्टोर असतात, जे बाकीचे कडेन आमचे बॉटल विक्री असतात, ते लोक जे घेता इज नॉट फॉर कन्झम्पशन इन पब्लिक प्लेसीस. व्हेरी क्लियर. ते खंय व्हरून ते घरा कडेन पी आनी कितें ताजे खातीर बरें आसा. These people sometimes come on the beach, तांकां दिसता बापायले बेस कशें, and they try to misuse this particular place की हांगा जाय ते आपूण करूंक शकता, कुछ भी कर सकते हैं. ताच्या खातीर स्पीकर सर, जरी आमी हो न्यूसन्स आयडेंटिफाय केला आणि इन्सिडेंट ऑफ ब्रोकन ग्लासीस स्पीकर सर हाजेर आमी पूर्ण फोकसूय दवरिल्लो आसा. नंबर ऑफ केसीस हॅव रिड्यूस्ड. 22 समज जवळ जवळ 2 आशिल्ल्यो, 23 4 आशिल्ल्यो, 24 जवळ जवळ 20 जाल्यो, जाल्यार 25 आज 6 महिने जाले एकूय केस रिपोर्टेड ना. ताच्या खातीर स्पीकर सर हो विषय आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन घेतलो, वी हॅड अ मिटींग विथ द जॉयंट डिपार्टमेंट्स आणि एनवायरमेंट आणि क्लायमेट चेंजान 16 ऑगस्ट 2024 ऑफिशियल गॅझेट काढले, जातूंतल्यान तांणी डेपोजीट स्कीम नोटिफाय केली. डेपोजीट स्कीम कितें म्हणटा की जो दुकानवालो आपले विक्री करता ताणें कस्टमरा कडल्यान डेपोजीट घेवचें आणि जेन्ना ती बाटली परत ताणें घेतली डेपोजीट ताका रिफंड करचो. हे ऑलरेडी नोटिफाय जाली, इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. पळय जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांची मिटींग घेतल्या तेन्ना हे जाता इतले बेगीन अर्लियस्ट इम्प्लिमेंटेशन करचे म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा. वी आर interested to ensure that the tourist gets a good experience like how it goes in other countries and other states. We will ensure with the help of the Chief Minister immediate implementation of this notification which has been issued by Department of Environment and Climate Change to ensure smoothness in the beach. So एक वाटेन bottles breaking बंद जावपाक सामके अत्यंत गरज आसा. रिस्पॉन्सिबल टुरिस्टांक आमी जरी ते वागले ना तांकां बूक करपाक न्यूसेन्साच्या अंडर आमी बूक करतात. एट द सेम टाइम हे इम्प्लिमेंट केल्या स्पीकर सर त्यो गजाली ज्यो बाब मायकल लोबो सांगता नॉट ओनली कलंगूट बट पूर्ण बीच बेल्टार ताजेर म्हाका दिसता तोडगो मेळटलो.
स्पीकर सर, मंत्र्यान आन्सर दिला. म्हाका इतले विचारूंक जाय. What is the amount of fines collected for the last 1 year? हे बॅन जे आहा, हे गेली 10 वर्सां आमी आयकता ह्या ऑगस्ट हाऊसान. Last 10 years we are hearing that we have banned. आदी मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले तेन्ना IRB काम करताले, पण ते 8-10 दिसूच काम करता. आणि ते बुक जे आहा हे पुलीस स्टेशनान आसता स्पीकर सर. पुलीस स्टेशन म्हणजे जो ट्युरिस्ट आहा तेका व्हरचो पडटा, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरचो पडटा आणि तेका ती फायन दिवची पडटा. हे मेकॅनिझम तू केन्ना जाग्यार घालतलो आणि कोण घालतलो? डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम विल पुट और वेदर गोवा पुलीस विल पुट? हे क्वेश्चन. आणि हाऊ मेनी बोर्ड्स आर डिस्प्लेड? म्हणजे बिचार वयताना कितलेच वाटो आहा. प्रत्येक हॉटेलाच्या सायडीकसून एक वाट असता, एक वाड्यांसून 2 वाटो असता. अशे कोलवा आहा, आरंबोल आहा, केरी आहा, कलंगूट आहा, कांदोली आहा, वाटो आहा. थिंगा बोर्ड्स घालूंक जाय. ते तुम्ही जर तर घालूंक सोदिना, सायनेजीस घालूंक जाय जाल्यार तुम्ही पंचायतीक सांगा, पंचायतीक लेटर करा. हाऊ मेनी बोर्ड्स ऑफ नो ड्रिंकिंग ऑन द बीच विथ बॉटल, नो टेकिंग बॉटल्स ऑन द बीच अँड ड्रिंकिंग, नो कॅरिंग प्लास्टिक बॅग्स ऑन द बीच, हे डिस्प्ले तुम्ही केल्ले आहा करूंक ना जाल्यार केन्ना पासून अशे बोर्ड घालपाचे तुमचो प्लॅन आहा? तुम्ही घालिना जाल्यार विलेज पंचायतीक तुम्ही केन्ना वयतले? आणि टाइम फ्रेम कितें येतो? आणि हू इज गोइंग टू पुट द फायन्स? हे म्हाका पयली जाय. म्हणजे अंटील अनलेस यू डोंट पुट द रेस्ट्रिक्शन, म्हणजे तू जर तर शिस्त हाडिना, तू जर तर सांगिना ट्युरिस्टाक हिंगा नॉट अलाउड म्हणून, बोर्ड दिसना ते करीत रावतले आणि आमकां ट्युरिस्ट बरे जे येता पळय ते बंद जातले. हांव मिनिस्टराक सांगता, प्लीज रिप्लाय टू दिस. स्पीकर सर, बाब मायकल लोबो म्हणटा ते सारखे आसा. सिवीक सेन्स मनशाक जेन्ना नासता, तोच मनीस जो गोंया आसता वागता, तो इंडियन ट्युरिस्ट आसूं कोणी आसूं, तो जेन्ना भायल्या देशान वता चॉकलेटीचो रॅपर सुद्दां खाली बोल्सान घालता, भायर उडयना. कित्याक उडयना? भंय आसता की कितें आपल्याक तो एरिया स्वच्छ करून परत येता. तो ट्युरिस्ट जेन्ना ट्युरिस्टीक लोकेशन लायक गोवा ऑर एनी अदर प्लेस येता, तो म्हणटा आपल्याक जाय ते करूंक शकता. ती स्पीकर सर पहिली मनस्थिती मनशाची जो ट्युरिस्ट बदलपाची गरज आसा. डूज अँड डोंट बोर्ड्स ह्या सिजनाच्या पयली स्पीकर सर तांणी पयली हो विषय मांडिल्लो आसा. आमी गृहीत धरता की डूज अँड डोंट्स खरी गरज आसा लावया. सिजनाच्या पयली आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्टन बीच एंट्रन्सीस जे करता, त्या बीच एंट्रन्सीस सगळे थंय आमी बोर्ड लायतात. सगळे कोस्टल एमएलएन खंय दिसता की हांगा बोर्ड लावन दिवचे, सगळ्यांकडे आमी बोर्ड डूज अँड डोंट्स लावन दिवया. तातूंतल्यान सगळ्यांक 2 लँग्वेजी दिवया, एक इंग्लिश दिवया, एक हिंदी दिवया, सो पीपल अंडरस्टँड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. एट द सेम टाइम स्पीकर सर, एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या आमदारांकडे कोस्टल एमएलएसच्या, जे पंचायती आसा, पंचायतीचो तितलोच आमकां सपोर्ट मेळपाची गरज आसा. कित्याक जाता स्पीकर सर, मैमा तू करून कांय फायदो ना. बीच स्ट्रेच आमी पळयता, पूण गजाल्यो बिचार येता आसा थंयच्यान सुरू जाता. दुसरें कलेक्शन करपाक स्पीकर सर आमच्या बिचाचेर आमी वॉर्डन दवरिल्ले आसात. वॉर्डन्स आर मॅनिंग द बीच, एन्श्युरिंग दॅट द बीच इज क्लीन. दुसरे बीच विजील आसा. बीच विजील एपान आज पब्लिकाक ओपन दवरिल्ले आसा की तुका बाटली हांगा दिश्टी पडली फुटल्या, कचरो दिसलो, प्लास्टीक दिसले, कितेंय दिसलें, ब्रोकन लाकडाचो ट्वीक दिसलो, फोटो काड आनी त्या एपार अपलोड कर बीच विजील एपार. त्या बीच विजील एपार आशिल्ले 2 वरां भितर त्या बीच क्लिनिंग एजन्सीन येवन ते क्लीन करचे पडटा आनी क्लीन जाला म्हूण सांगचे पडटा. मेकॅनिझम आसा. आता फायनाचे मेकॅनिझम स्पीकर सर करता आसतना वॉट एवर दीस वॉर्डन्स आर, we are ensuring that the tourist police unit is closely working with the tourism department to ensure this enforcement happens. पण ते फायनीपेक्षा स्पीकर सर आम्ही सोल्युशन काडपाची गरज आसा. ते बारीक फायन, पण ते बारीक फायनान जे गोंयचे नांव वाट लागता ताका चड डॅमेज जाता. ताज्या खातीर जे प्रिकॉशनरी घेवचे पडटा, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कायदो एडिशनली करचो पडटा. मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी बिफोर दीस सीजन स्टार्ट करतले. स्पीकर सर, म्हाका एक क्वेश्चन जो आहा हो म्हाजो पॉइंटेड आहा की until and unless we don't start giving fines, the message will not go clear across all the states of India. वो फाइन mechanism honorable chief minister म्हणजे पयलो गोवा पुलिस दिताले, whether honorable chief minister will consider to do it on regular basis to send a message across India that if you bring bottles on the beach and drink, or bring plastic on the beach and litter it, you will be fined. ये आमका मेकॅनिझम गोवा पुलिस अंडा IRB करतलो ओ ना हे चीफ मिनिस्टरान सांगचे आमकां. स्पीकर सर, टुरिस्ट पुलीस युनिटाक पूर्ण पावर दिल्लो आसा टू स्टार्ट टेक द खंय आहा ते? एनफोर्स आसा.
आणि आमकां एडिशनल नंबर जे जाय ते घाल्ले आसा स्पीकर सर सीएमान प्रॉमिस केला बिफोर सीजन स्टार्ट एडिशनल नंबर्स दितलो 104 किलोमीटर बीच स्ट्रेच प्लस हिंदलँड प्लस वॉटरफॉल सगळ्याकडे स्पीकर सर एक पुलिसाची जे आज पयर पुलीस स्टेशनाचो हे आयिल्लो नंबर्स सीएमान सांगला की जेन्ना नवे आता पुलीस येता तेन्ना वी विल एन्श्योर दॅट पुलीस इज गिवन टू टेक केअर ऑफ द बीच स्पीकर सर बाप एकूच मिनिट बाप मायकल लोबो हांणी जो प्रश्न विचारलो पळय न्ही प्रत्येक फावटी जर आमी पुलिसाक बिचार दवरून ताका फायन मार म्हणून सांगलें न्ही जाल्यार उलटी परत आमदारां कडल्यान आनी लोकां कडल्यानय कंप्लेन येता की कंटिन्युअसली पुलीस हॅरेसमेंट करता म्हणून त्या खातीर आमी अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी स्ट्रिक्ट विजील इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट इनिशियल स्टेजच्या खातीर तेणी म्हटलें की 8 दीस तुमी ताका फायन दिले आनी मागीर बंद केलें म्हणून इनिशियल स्टेजीचेर खंयसरूय अशा पद्दतीन अकॉर्डिंग टू अवर गोवा पुलीस एक्ट इंडियन पिनल कोडाच्या अनुसार ज्यो गजाली करपाक जाय इट इज टू ब्रिंग द रेग्युलरायज दीस थिंग्स हे करप इम्पॉर्टंट आहा पण स्ट्रिक्टली ते पुलीस धरून प्रत्येकाक फायन मारीत बसत जाल्यार इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम म्हणून अकॉर्डिंग टू द आमी ज्यो गजाली टुरिजम मिनिस्टरान सांगल्या त्यो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुलिसे कडल्यान जो जाय सपोर्ट आनी सहकार्य ते सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटाक मेळटा स्पीकर सर माझं थर्ड क्वेश्चन हा स्पीकर सर विदिन 50 मीटर्स ऑफ द बीच कितलेशेच वाईन स्टोर आहा आणि हे वाईन स्टोर जे आहा हे सगळे हे फुल बॉक्स ऑफ बियर चिल्ड बियर तांकां दिता ट्युरिस्टांक हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाका हो एक तेणे रिप्लाय दिवचो की वेदर ही विल बॅन ऑल दीज वाईन स्टोर्स नॉट टू सेल बॉटल्ड बियर हो जे बॉटल बियर असो बॉटल तेणी कॅनान दिवनी कॅनान आणि ताका बिचार वचून पिवंक मेळचें ना वेदर ही विल बॅन दीस बाटल्यो कितें करतले I am asking whether the Honorable Chief Minister, who is also the excise, this thing, he will ban bottles within 50 meters to sell all these wine stores. एक्झामिन करता स्पीकर सर आमी खरें म्हणजे मॅक्झिमम वाईन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनस आनी तशें ह्या वाईन स्टोर आनी बार बिझनसान आमचे गोंयकार आसात पण तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती पण स्पीकर सर हांव हे एक्झामीन करता की बरेच जाण ते फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात ती तेजेर एक्झामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक जे आहा पळय न्ही वाईन शॉप जाल्यार ताजो आमी विचार करता येस स्पीकर सर एकूच जे चड टायम घेना मंत्रीन सांगला इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू कीप दीस बीच clean. आता your contractor Ecosten Infra Private Limited, he was fined rupees 10 lakhs. If you see from our answers, this clearly shows that this system also has failed. That beach cleaning सारखे जाता काय कितें? आता speaker sir, this is no longer a beach issue. आता सौर बाहेर गोंयच पुसा बाहेर सवाय मेळटा. What Michael Bab said that now they are coming with sorrow in cars also with bottles and whatever. The issue is because implementation, seriousness. Mukilmati, you cannot go with, for us, our environment should be first. And एक extended producer responsibility म्हणून असता. This needs to be implemented. And alcohol companies, plastic producers, they have to be held accountable. They also need to get the message. It is not only wine stores. It starts right from the start. So it is a responsibility, this extended producer responsibility. When will you implement? And fines for what is the actual fine that the department currently kitli fine? It has to be in thousands so that they learn, no? Otherwise, a habit जायतो इतले, part जायतो इतले, then खबर हा कोण action काय घेना? So that fine and this extended producer responsibility. And is that beach cleaning contract done as per norms? Because we see a lot of fines, almost 10 lakhs rupees. So implementation जावपाक जाय with strict adherence ki fine should be of a big amount. It is not what chief minister says. I do not agree what the chief minister is saying. We have to be a model state. So extend the fines. Azran gal my log bitle piupa anu beach cheru प्रश्न हो extended producer responsibility fines whether you will increase and about your beach cleaning contract whether any cases are there where they did not clean the beaches regarding to this glass bottle breakage. Because sir, जसे पहिले मायकलाक सांगले this is already been identified as a nuisance. न्यूसन्सचे अमेंडमेंट आम्ही ऑलरेडी हाऊसान हाडला आणि तातून फायनाचे प्रोविजन पहिले 5,000 ते 50,000 आशिल्ले ते हातून वाडयल्ले आसा तुम्ही ताका सपोर्ट करचो
question CMR Mullashe is not a question of only finding the tourist and giving a wrong message. We need solutions. Beach cleaning agency speaker sir मार्चान अपॉइंट झाली 3 महिने झाले पण ताका फायन कित्याक घाली कित्याक इन द मंथ ऑफ जून जेन्ना स्पीकर सर एकदम मे म्हयन्यात जेन्ना चड पावस पडलो तेन्ना ट्री वेस्ट आयली आनी तो काडपाक कमी पडलो एक म्हणल्यार सरकार क्लियर आसा काम करून घेवपाक त्या टायमार जावचें पडटा काल आमी बीच वॉमिटेज उलयत ते सो लेट अस नॉट गो मच इनटू इट बट एट द सेम टायम स्पीकर सर ग्लास बॉटल्स काढून घेवप ऑल्टरनेट ऑप्शन्स पळप आणि ते इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नोटिफिकेशन करप हे पयर ऑलरेडी डायरेक्शन्स इन द meeting which was taken with the stakeholders extended producer and secretaries and responsibility. directors was done. After within this assembly, we will have a meeting with the Honorable Chief Minister again and ensure that this implementation is with timelines to ensure. With this extended producer responsibility, will you write to all these companies? No, that is what I'm saying. This is not a part of the tourism department. No, that's As what the it is. industry excise is related, but we have to talk to the Chief Minister to implement it and get it done. सांग, you'll write to the company. श्रीवंती वेगस स्पीकर सर एक्सप्लोर करता यस श्रीवंती Explore वेगस म्हणजे बरोवपा जाय ते. अरे त्यांच्याकडे बरोवपा उलोवप तांकां बाटली ते हे करपाक कितें आहा? Already act Yes, आसा Ranjit Vegas. notification काढिल्लें आसा. स्पीकर सर हे बिचाचे बाटल्यो आहाय आणि बाटल्यो होताय यात ऑलमोस्ट 10 वर्स जाल म्हणून मायकलू सांगता सो आय वूड पुट इट दिस वे 10 वर्सां गव्हर्नमेंटा गेलो फेलियर आहा टू इफेक्टिवली एनफोर्स दी ऑर्डर सेक्शन नंबर 13 ऑफ दी गोवा टुरिझम प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स ऍक्ट 2001 सो 10 वर्स फेलियर जालो हेजेर सो हेजेर जर तर ती आमी नियाळ केलो जाल्यार हांव थोड्यो वस्तू सांगता गव्हर्नमेंटाची वेबसायट आहा जी गव्हर्नमेंटा वेबसायट आहा तेजेर अजून पुसान तुम्ही गायनाय क्लियर की नो अल्कोहोल ऑन गोवन बीचीस नंबर 1 तुम्ही इतली रोड शो केले तुम्हाला दाखवय एक नो नो अल्कोहोल बॉटल्स टू बी टेकन ऑन द बीचीस Because कोलवा जाण आमकां एक लेटर बरोवन दिवचें की आमकां कोलवा बिचार आमकां शेक आसा बाकीचे आसा तो अल्कोहोल दिवचो न्हय alcohol आमी bottles to be इम्प्लिमेंटेशन बेस्ड ऑन हिज रिक्वेस्ट स्पीकर सर तो Because sir, that is the letter you टॉपिक आम कितो येता लेट अस बी सीरियस यू आर अ सीरियस मिनिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटल्स टू बी टेकन ऑन द बीचीस तू म्हाका आनी हुंच्यान कितें जाता यू आर सीरियस अबाउट सॉल्विंग द इश्यू लेट अस बी सीरियस रवी बाबान जो प्रश्न विचारला नो अल्कोहोल ऑन बीचीस हे तुझे वर्डिस्ट no alcohol bottles to be carried on the beaches. So this is the thing that we want to be Because, sir, promoted. Ni. same. Because sir, देता तो थंयसर बसून पिवपाकूच येता तो बाटले नाका म्हणटा ते बरें beaches are bottle or allowed. Beaches are bottle or allowed. Second, Because, sir, terminology मध्ये चेंज केलं जाल्यार आमगे रूल्स चेंज जावपा नाय अशेंच करून आनी 10 वर्स काडटले आनी बाटली हा इश्यू परत 10 वर्सान येतलो Yes. तुमक जरी सॉल्व जावपा जाय रोड शो जे आहे ते रोड शोचे तुम प्रमोट कराय लॅक ऑफ अवेअरनेस Michael तुमचो फेलियर जालो तू म्हाका काय डॉट करू जरी आनी हाय अल्कोहोल टॉकिंग अबाउट बॉटल्स नॉट टू बी टेकन लेट अस बी सीरियस ऑफ द टॉपिक मरे तुझा प्रश्न dodgers and trying to play that games की तू तेच म्हणून we are talking about bottles not to be taken on the beaches by the tourists. Yes. This has to be advertised first on your website, then take it to the road shows. Try to promote that Goan beaches are not for taking अरे म्हणजे alcohol तुझा bottles. तुझा प्रश्न ना सर ना ताका उत्तर दिता ताका जाय की बॉटल्स येवच्यो न्हय बाब मायकल लोबन पयलेच प्रश्नाक हांवें सांगलें इट इज बीन आयडेंटिफायड एज अ न्यूसन्स दुसरे ताका सांगलें वॉट एक्शन वी टेक तिसरे ताका सांगलें फायन्स कितले चौथे ताका सांगलें न्यूसन्स आमी आयडेंटिफाय केले ती अमेंडमेंट हाडटा आनी कितें सांगू तुगे वेबसायटीचे ग्राहक तुगे रोड शोजाचे प्रमोट करून आन्सर उत्तर उत्तर मेळ्ळें आसा तरी विजय सरदेसाय येस सर आनी ताजें कितें सोल्युशन आसा ताणें म्हाका दिवचें वी विल टेक इज येस सजेशन biodegradable. Try to go in for biodegradable. Yes, बसून घे. That is the solution. Yes. All other countries are doing. That is the solution. स्पीकर सर मायकल लोबोचो बी क्वेश्चन आहा स्पेसिफीक इन्स्ट्रक्शन्स टू इश्यूड टू बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटकर बीच क्लिनिंगाचेर हांव परतो येता स्पीकर सर दृश्टी मारायन म्हणटा तो 9 कोटी रुपया पर इयर करतालो आतां तुवें दिला 17 कोटी टोटल टेंडर आहा 90 कोटी स्पीकर सर आनी हो मनीस कितले लोक दवरता कोलवा बिचाचेर 7 क्लिनर कलंगूट बिचाचेर 6 क्लिनर बागा बिचाचेर 5 क्लिनर आनी मागीर आमकां मेळटा तें कितें बीच वॉमीट 7 जुलैक कोलवा बेणावली स्ट्रेचान एक वेस्ट मॅनेजमेंट क्रायसिस म्हणून टायम्स ऑफ इंडियान रिपोर्ट केला हांव स्पीकर सर फक्त पयशांचेर येता 9 कोटी रुपयाचो दृश्टी आनी 17 कोटी रुपयाचो हो नोयडाचो मनीस हो नवे कितें करता 17 कोटी लावपाक एक मिनिट आनीक तुवें तुजें जें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो केला
तो एस्टिमेटेड कॉस्टा परत तो लो आहा म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्टूच तुम्ही ब्लोट केलो काय कितें हो म्हाका प्रश्न येता कित्याक रोहन खंवटो जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो म्हजे बरोबर आशिल्लो की ह्यो बीच क्लिनींग त्यो बायलांक दिवच्यो म्हणून तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान तांणी एक कोलवेच्या बायलांनी तांणी करून क्लीन त्यो बऱ्यो दवरतल्यो म्हणून ते म्हणपी तो हांगा आशिल्लो हे आतां नोयडाचो मोग कित्याक जालो आनी इतलो 17 कोटी पर इयर आनी 90 कोटीचो टेंडर कसो पावलो हे म्हाका जाय स्पीकर सर जरी प्रश्न इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टार क्वेश्चन स्पीकर सर पयलीं म्हणल्यार दृश्टी पयलीं नाशिल्लो केसीआयसी आशिल्लो केसीआयसी 14 ते 19 आशिल्लो 17 कितें ते 3 वर्सां तांकां आमी एक्सटेंशन दिवन पयर आमी ताजो टेंडर काडलो 1 मार्चाच्या नवी एजन्सी इकोस्टॅन एजन्सी हेज बीन बॉट ऑन बोर्ड जेन्ना आमी नवो टेंडर काडटाले स्पीकर सर वी हॅव हॅड मिटींग विथ ऑल द कोस्टल एमएलएज द रिस्पेक्टिव्ह मेजर पंचायत टेकन देअर इनपुट्स अंडरस्टूड वेअर द शॉर्टफॉल्स वेअर पहिले म्हणले स्पीकर सर ओल्ड टेंडर नंबर ऑफ बीचीज वे 37 नंबर्स with a stretch of 69 kilometers. Now a tender and speaker sir, total number of beaches is 50 numbers and the total length is taken to 82.2 kilometers. Scope of work has changed. Scope of work has changed. Scope of work has changed. Second speaker sir, number of labor पहिले आशिल्ले 359 numbers, 322 labor आणि 337 supervisor. एक म्हणल्यार पंचायती कडल्यान सगळ्यां कडल्यान रिक्वेस्ट आनी कोस्टल एमएलए कडल्यान रिक्वेस्ट आलो की डेड एंड जे आसता 100 मिटराचे ते डेड एंड तुम्ही तुमच्या स्कोपान घ्या कित्याक ते कोणूच क्लीन करना पंचायत म्हणटा टुरिझम म्हणटा पंचायत सो आमी म्हणले वी विल इनकॉर्पोरेट डेट सो 122 डेड एंड्स have 100 meters each in various beach stretches have been incorporated in this. ताज्या खातीर स्पीकर सर जो पयलो 359 आमचो टोटल लेबर आशिल्लो तो टोटल रफली आमचो 525 लेबर आजच्या तारखेन आमकां पीक आनी नॉन पीक आवर धरलो जाल्यार जाता दुसरे स्पीकर सर पयली वर्किंग आवर्स इन अ डे वे 6 आवर्स आणि आज स्पीकर सर आम्ही सकाळी 6 ते दनपारा 12 दनपारा 4 ते रातचे 8 so we have extended the number of hours for beach cleaning so that in that mechanism speaker sir जितल्या लोकांची खंत आशिल्ली ती आम्ही इनपुट घेऊन we ensured that we are able to find a solution to this speaker sir तातून लेबर रेट जी आशिल्ली in terms of the labor rate which was in that particular tender vis-a-vis this tender the labor rate increased Yes. एक मिनिट स्पीकर सर ताजो प्रश्नाचे उत्तर दिता स्पीकर सर पयलींच्या रेटीन आनी आतांच्या रेटीन आमची पयली म्हणल्यार रेट इन्क्रीज जाली लेबर रेट इन्क्रीज जाली मशिनरी जी आशिल्ली ती चड वाडली ना कित्याक ती आसा तीच मशिनरी ताका गेली रिकरिंग कॉस्ट जो आसा तो व्हडलो जालो ना पूण मेन आमचो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाडिल्ल्या खातीर स्पीकर सर पयली समज बेज रेट आमची आशिल्ली 13.58 crores including GST of 12% आता 18.48 crores जाला with including a GST of 18% which has come to this particular amount तरी बाब विजय सरदेसाय कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारूं नी आनी दुसरे स्पीकर सर सेल्फ हेल्प ग्रुप तो कार म्हणला हांवूय मानता स्पीकर सर तांचे खंयचेय आमचे कोस्टल एमएलए खंयचेय ग्रुपांचे समज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा who would want to work and participate certain segments we will give to them within this available contract to ensure that the self help groups what they claim will get enough business कोण करपाक रेडी असेल आम्ही कित्याक बंद करपाक स्पीकर सर प्रॉब्लेम इज वी नीड टू एन्करेज देम वी विल एन्करेज देम तांचे कोण आसले नांवां दियात सगळे आमदारांक उलो मारता ते आमी इनकॉर्पोरेट अंडर घेवया टेंडर तुवें काडला टेंडर आमी खंय काडला एक Antonio Vaz. Number 2A. Because आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांसावली आसा आनी कांसावली आमचो भरपूर जे पेशंट आसा ते हांगासर येता आनी हे सरावंडींग आमकां सगळे दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी जावं वेर्णा पडटा माजोड्डा पडटा कांसावली पडटा वेलसांव पडटा जुवारी नगर पडटा एरिया आमचे सगळे जे पेशंट आसा ते सर वयता जेन्ना पेशंट वयता तेन्ना कसं स्टाफ जो आसा थंयसर एकदां कित्याक म्हाका जायती कंप्लेन आयली जेन्ना पेशंट वयता तेन्ना स्टाफ हांगासर हॉस्पिटल आसना जेन्ना एक पेशंट येता तेन्ना तेका बेडार घालपाक भितर घालपाक तेका एक स्टाफ आसना तेका लागून म्हाकाय हांवें हो जो क्वेश्चन घातला जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज आसा हो शॉर्टेज कित्याक आसा आनी केन्ना घालतलो हे म्हाका मातशें आन्सर दिवचें स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान सांगला की जायते फावट कंप्लेन येता ते पेशंट हँडलिंगा खातीर बी ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला हांगा स्पेसिफीक जर घेतल्यार स्पीकर सर गोंया कन्सॉलिमचे जे सेंटर आमी इनॉग्रेट केल्ले तेन्ना ताका टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ आशिल्ले एक 66
आणि एक 20-22 लोक शॉर्टफॉल आसा त्या सेंटरान. कांय गोष्टी आमी ऑलरेडी मॅपिंग करपाक सांगलेले आसा. ह्याच दिसांनी बाब सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, मागीर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मागीर कुर्चेनाचें हॉस्पिटल, मागीर तुवेंचें हॉस्पिटल बाब जी दारोडकर आयिल्लो, ते आमी मॅपिंग करपाक ऑलरेडी ते रेडी जाल्ले आसा. ते आतां पब्लीक हेल्थाक आनी सरकाराक धाडपाचो आमचो प्रयत्न बेगीन आसतलो. हे ते शॉर्टफॉल जे आसा हे शॉर्टफॉल भरपाक जाय. तेजेर हांव ताबडतोब हांवें ऑलरेडी आयज तुजे क्वेश्चनाचे पयलींच आमी सांगलेलें आसा. पण तेज्या भायर जर स्पेसिफीक कितें ऑनरेबल मेंबराक जाय तुमी सांगात, हांव आय विल इनकॉर्पोरेट इट अँड टेक इट फॉरवर्ड. सर ऑलरेडी सँक्शन पोस्ट आसा सर, थोडे सँक्शन पोस्ट आसून दुसरे कडेन आमी पणजे गायला, सांखळे गायला, हे पोस्टिंग दुसरे कडेन actually, speaker sir. हांगासर पोस्टिंग दाखयता सर. ना तुझे ऑलरेडी NHM अँड कॉन्ट्रॅक्च्युअल आमी 66 हे रेग्युलर पोस्ट 43 भरलेले आहा आणि शॉर्टफॉल तो गॅप जो आहा ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल आनी इतर माध्यमांतल्यान भरपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंटान केल्लो आसा. पूण तरी बी थोडे रेग्युलर पोस्ट जे भरपाक जाय ते बेगीन प्रोसेस करून करपाक आमी जे काही करपाक जाय एज पर प्रोसिजर करून घेता. सर कितलो टायम लागतलो? ना हांव ते धाडून दिता, हांव धाडून दिता. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते बेगिना बेगीन ते भरपाक आमी सांगता तांकां. Because I put the button. Speaker sir, प्रश्न जेन्ना आमी आन्सर चोयल्यार 66 posts were sanctioned, out of which 23 are vacant. And 14 are on contract. So basically, if you look, that's more than 55% of the staff are either missing or temporary arrangement in this particular thing. And that's because inga chaylar answer and in an annexure, crucial field level positions like multi-purpose health workers, they are the backbone today of the outreach. Now 5 male and 4 female are vacant. MTS are lying vacant. Even basic data management and immunization support roles, staff is lying vacant. Now, if you look, because given this large number of MTS vacancies, what is the specific time? It's already sanctioned. Now in this house when we come, it's because the sanction strength, what stops you from taking these people? Number two, it's because will you ensure, looking at the load that he said, will you ensure that some specialists from Hospicio district hospital also visit this Consolim PHC on a regular rotational basis? I know there is a shortage in South Goa district, everywhere there is a shortage. But finally doctors are needed. What mechanism do you have in the future to make sure that PHC Padhai runs smoothly and the staff, contractual like a permanent, when will this be done? Speaker sir, the contractual and permanent जे उलयला honorable leader of opposition पहिले म्हणजे जे हॉस्पिटल जेन्ना कन्सेप्च्युअलायज केल्ले and before what Mr. Honorable MLA is saying, Anton, was is that at that point of time when you make a hospital, at that is a time when you have to actually factor in the number of staff, what is the activity, what is the area that is going to cater to. All these things should be a comprehensive study. And this has to go hand in hand. That's what we had a discussion with Honorable MLA G. Tarokar, that it is important for us to deliver a loaded hospital to the people. Once you build a hospital, and then you start finding out actually what are the lacunae and where is the shortfall, then everything you have to again start putting everything together. When that hospital was built, never there was any process carried out for the number of staff that is required and what actually are the specialties that are going to come to that hospital. Actually, now I am coming forward. We have discussed with the Honorable Chief Minister is that we want to take a comprehensive Government of India organization on board to deal with a hub and spoke model so that these diagnostics and other things, so all these shortfalls that are there get completed, and this is the system that is being followed by Government of India. It becomes easy for us to deal with, so then there is a transparency in the process. Now what Honorable I am coming to that only. What he is saying, he has not mentioned. Actually, the ultrasound machine in that particular area, तुझ्याच hospital ultrasound machine जे आहे ते चलाना. काल डायरेक्टरान सांगला ऑलरेडी नोट बीट धाडून दिल्ली आसा की सगळे गोष्टी जे शॉर्टफॉल जे आसा ते तुझ्याकडे बस आमी जशें आमी जिताचे केला बाब सुभाष फळदेसायचे केला तशेंच आमी 2-3 कुर्चोनेचे ऑलरेडी आमी मॅपिंग करपाक लायल्या. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे पयर विजयन कितें सजेशन्स केल्ले युरीन पयर ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनान केल्ले आमच्या सायडींतल्यान आमचे सगळे आमदारान केल्ले ते मॅप करून so that when we send the proposal back, including Consolim, I told them to integrate, is what is required. I will make sure that this proposal is sent by the PhD to the personnel department to see that this is completed at the earliest. I don't do the recruitment. And as far as I am concerned, I will talk to Honorable Chief Minister. We will do it on a fast track. But apart from that, we need to reassess what are the gaps as far as Consolim Primary Health Center is concerned, because the building is huge. Every day about 100-125 people come there to the OPD. But overall, if you look at it,
that needs to be upgraded based on what is the requirement of that area. I have already started the process, finding out what are the gaps so that I can put a comprehensive proposal pertaining to these hospitals to the PhD and then send it to the finance and ARD and personnel accordingly to make a fresh assessment of what is required. Speaker sir, एक मंत्री गांव सांगपाक सोदता, you made the same statement last year No, but about I- the shortage. No, one Now, second. you Now, said it that you was, would speak to Speaker Chief sir, Minister. Speaker, only No, one. I'll just tell you add on. Speaker sir, कितें आहा, हे हॉस्पिटल जेन्ना आमी बांदता, हे हॉस्पिटल बांदता तेन्ना आमकां ते असेसमेंट करपाची गरज आहा की हांगा अल्ट्रासाउंड आसतले, हांगा सिटी स्कॅन आसतले, हांगा कितें कितें स्पेशलिटी जाय, ते स्पेशली नसतना आमी जेन्ना वचून आमी ते हॉस्पिटल जर आमी ते आमी जर इनॉग्रेट केले तर कितें जाता की कोण मागीर केल्लें ते परत inaugurate? ते ना हांवूच आशिल्लो. On my. आणि ते वेगळे गोष्ट पण बांधले माझे पयलीं पण मेन म्हणजे कितें आहा ते आता कोणाक सांगून की कोणी बांधले दॅट्स नॉट द पॉयंट. माय जॉब इज टू सी दॅट वॉट युअर If you are saying that there is, Honorable Minister, you are saying that there was no staff, sanctioned No, staff no. for so many years from the time it's Basically, implemented. okay, I'll come- You I'll come- inaugurated it. I was don't just- think- I was So just- you need to give a clear answer My to us. clear- कि my- when will one you, sec. shortage of staff. There is a आणि- shortage. And जे doctor from hospice, whether you plan for any emergency 24/7 thing. आताच थिंगा जे on- machine on- आहा sonography चे ते Yes, साठ चलना. yes. Give a proper answer. When will you do it? आताच कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसाचेर आमी इनिशिएट केल्या टू टेक स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड. यू मस्ट हॅव सीन द एडवर्टाइजमेंट. वी हॅव टेकिंग मोर देन 200 people on board. No, be that your advertisement I've seen, but all are going to. Response, one sec, response has been good. So we will place, wherever there is a shortfall, we'll use this staff to place it. Response is good because Director of Health Services has increased the Srivanti payments. Vegas. Yeah, एक point ज़्यादा है sir. DHS has increased the salary of the doctors, whereas GMC the salaries are less. You are giving 1.5 2 lakhs for the DHS. We have made that, we are doing that parity, what No, was. but now it's not there. So solely GMC दोतोर बाईंग घेतले. ना, तशें- Check कर सारखे balance सारखे जावपा जाय. because sir PHC कांसावलीम म्हाका लागता सो आमगे बेनावलीम कोलवा सुराले हो सगलो लोक थिंग वयता because सर थोड्यो गोश्टी पयलीं सद्या क्लियर जावपा जाय. म्हाका 3 वर्सां जालीं आमदार जाले हिंगा. हे 3 वर्सान ऑनरेबल मिनिस्टरान एक पासय मारलो ना थिंगा. GMC पोतून दिसती पडटा पूण म्हाका जाय Because पासय मारलो थिंगा. हांव पासे मारता काय ना बेंजीक खबर नासली पण बेंजीकडे एक- पासे मारपाचो हांव ह्याच दिसांनी. Oy, mato mare. Oy, so Mato mark सांगा assurance ना, जाई. प्रयत्न म्हणून I need some fixed things because there is lot of issues. 22 staff ना म्हणून तेणे सांगितला. So तेणे एक सांगितला की 22 staff ना. I have a specific demand from you. You are a very capable minister when it comes to health. एरा हांव नको. हे दुसरा डिपार्टमेंट हांव नको. कितें पूण हेल्थाक तुगे कॅपॅसिटी आहा तुकड. अल्ट्रासाउंड मशीन केनो चालू कोण दितलो. नंबर 1. नंबर 2, 22 स्टाफ केनो घाल दितलो. नंबर 3, तू विजिट कोता सोडा म्हाका इंटिमेशन दितलो आणि म्हाका तुजे बारा वतलो आणि तुगे दुसरो आमदार तेकाय वतलो आणि एक चेकलिस्ट मुका तयार केलो. काबर कोण दिया लेट मी स्पीक नो नाउ. बेंजीक डेट ठरवून द्या हांवें म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. तू येवन सांग न्ही. हांवें एक चेकलिस्ट तयार केलो. ते चेकलिस्ट तू मुज बारार काउंटर साइन कर दॅट दीज आर द थिंग्स दॅट आर मिसिंग इन द PHC कन्सॉलिम आणि म्हाका आता तू सांग when you are going to come, when are you going to give the staff and how much budget in this financial year you will allot to upgrade the PHC of Kansaulim. This clarity आज आमकां दी हिंगा. From there on हांव तुज हाटी लागतलो 8 तारीख जाल म्हणटरी till the time you come here with a note of whatever you give me today. बेंजीचो बर्थडे आहा तेन्नाच. त्या दिसा तुजे बर्थडे घेता त्या दीस 15 मिनटां काड आमी वचून विजीट करून येया. बर्थडेच्या निमित्तान सोशल वर्क तरी जातलें. आमी बरोबर या आमी. आणि तुजे बर्थडे विश करपाक येवपाचोच हांव म्हणून त्याच दिसा आमी या आमी आणि त्याच दिसा तुका birthday म्हणून म्हाका undertaking दिता. माझ्या as per Let law us be little bit whatever serious. is in my power I'll sign and give. I cannot sign what is beyond No, me. we need a budget. See, please understand. We are suffering. Basically, People are suffering for what- NOCs. reason- NOCs are pending reason- online. There is reason- a failure there. No, Please put things in proper. We do not have to say please here. It is your duty. honorable to think member three of- words are being passed away walna. I'm speaking to the topic. Because Yes. honorable member जे सांगला I am not debating. We have been discussing, we have been talking of seeing how comprehensively we can take the government of India undertaking which is there on board
ह्यो सगळे गोष्टी करपाक जाय तुका घेवन बसतात जे बाकीचे जिताचे आनी बाकीच्यांचे हॉस्पिटलाचे जे कॉम्प्रिहेन्सिव तेजे आमचे डिपार्टमेंट जाले उपरांत Yes. हांवें चीफ मिनिस्टराक धाडपाचें केल्लें आसा की हे अशें आमकां रिक्वायरमेंट जाय त्या प्रमाणे ताका हांव जाय जाल्यार तो जेन्ना सांगता तेन्ना येता हांव. Yes. आनी हांव करता म्हाका So प्रॉब्लेम you're putting up some budget from the entire budget. Whatever- Can you put at least 1 or 2 CR? Whatever budget is there, DHS will make sure. That's why I took out the issue of ultrasound. Honorable Antonwas had not taken it out. I have taken it out so that he is aware of it, that we are looking into all these things. So, Particularly, so next before question, Diwali, you will Shri- comply to the things. I will comply. I will. Before the end of this year, I you will will giving put the just- staff. I will comply. Ranjit Vegat, Basu Gap. I will comply. Yes. Next question, question number 3, Sri Govind Gowde, Permitted to ask question number 3A. 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 Speaker, sir, answers as per the answer that has been provided to the Honorable MLA. स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी ही महिला आणि बाल विकास कल्याण खात्याची एक प्रमुख योजना जी आदरणीय आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या कल्पक संकल्पनेतल्यान तयार झाली आणि म्हणूनच बरेचशा ग्रामीण भागातल्यो जे पालक असतात किंवा महिला ज्यो असतात ज्यांच्या भुरग्याचे कन्यादान करपाक जाय तांकां एका थाकाय मेळिल्ली आशिल्ली आणि ही स्कीम अशा लोकांक खूप महत्वाची आशिल्ली की आज दिसाचे जर कामाक जर गेले जाल्यार रातची चूल पेटपाची आणि हे असे लोक जे असतात जे लोकांच्या नावां भितर बरीचशी तफावत आसा म्हणल्यारूच एक उदाहरण जर दिवपाक जर गेले जाल्यार आमी जर इंग्लिशीन गीता हे स्पेलिंग जर आमी चेक जर केले जाल्यार GITA जाता आणि गीता GETA जाता GETA जाता तशेंच तरेचे सरनेम आमी नायक जर घेतले NINAIK आणि नायक NAIQUE अशे तरेचे बरेचशे डिफरन्सीस आसात अशे वेळाचेर ही जेन्ना स्कीम आमी एप्लाय करतात त्या वेळाचेर स्पीकर सर मामलतदार किंवा चाइल्ड्स अँड वुमन्स अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट डायव्हर्जन्स सर्टिफिकेट मागतात आता डायव्हर्जन्स सर्टिफिकेट मामलेदार तेन्नाच इश्यू करतात की वन अँड सेम म्हणून की तो बर्थ सर्टिफिकेटीचेर जे नाव आसात तेच तो ताजी डायव्हर्जन्स दिता किंवा बाकीचे कडेन तो पळयना पण म्हजी एक मागणी आसा स्पीकर सर किंवा म्हजे कडेन पेंडन्सीस केसीस ज्यो आसात ताचे एनेक्शर सियान भितर म्हाका बरेचशे उत्तर दिल्ले आसात हे उत्तर इतल्याच खातीर म्हणटा की आज हांवें जे हांव नांवां घेतलो किंवा जे हांव मांडटलो तांकां हांवें पर्सनली आज सकाळीच हांवें कॉल केल्लो आसा म्हजे कडेन अशी एक केस आसा 2013ची म्हणजे ऑलमोस्ट 12 years has been passed where no bank details have been furnished पण म्हजी माहिती प्रमाणे ताणें एक न्ही दोन न्ही तीन तरी बँक डिटेल फर्निश केलो दुसरे म्हजे कडेन एक अशी केस आसा की 2022ची सेम तशेंच आसा आता हो एक विशय जालो दुसरो विशय हांव डायव्हर्जन्स सर्टिफिकेट कडेन वता त्या वेळाचेर पयलूचे जे जाणटेले जे आशिल्ले त्यांची बर्थ सर्टिफिकेट नासता आणि बर्थ सर्टिफिकेट नासता म्हणून ते भुरग्यांच्या जे एप्लिकंट जे आसात त्यांचे बर्थ सर्टिफिकेट बापायचे नाव आसता आणि आवयचे नाव आसता पण बर्थ सर्टिफिकेट मॅन्डेटरी करतात किंवा 25 years रेजिडन्स सर्टिफिकेट मॅन्डेटरी केल्ली आहा पण ह्या बारीकशा गोष्टी खातीर आज जवळ जवळ कित्येकशा लोकांची खास करून आय एम टॉकिंग अबाउट माय कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड दिस इज हो जो इश्यू जो आसा सगळो पॅन गोंयचो आसा बरेचशी एप्लिकेशनां पेंडिंग आसात जी त्या एप्लिकंटाची कांयच फॉल्ट ना आणि वास्तविकता ज्या वेळाचेर हांव उलयतलो ज्या वेळाचेर जो पर्यंत हांव म्हज्या मतदारसंघांतल्यान 2017 आमदार जाल्लो आहा त्या दिसा पासून म्हजें ऑफिस जें आसा कार्यालय आसा अनलेस अंटील प्रत्येक एप्लिकेशन कंप्लीट आसना तो पर्यंत आमी ते फॉरवर्ड करना हांव तेच येता कारण म्हज्या प्रश्नाक जर उत्तर जर दितलो जाल्यार हे सगळे काही गोष्टी पार्श्वभूमी समजून घेवचे पडटा हे हांव मंत्र्याक सगळें खबर आहा पण लोकांकूय खबर आसपाक जाय म्हणून म्हजो प्रश्न इतलो आसा की हे जे स्पेलिंग मिस्टेक किंवा स्पेलिंगाची तफावत आसा अशे जे एप्लिकंट्स जे आसात ते तुम्ही मुखार कन्सिडर करतले का ना हो पहिलो प्रश्न उत्तर दिता Because
हांव एक ऑनरेबल श्री गोविंद गावडे सांगूंक सोदता की आयज ह्याच सरकारान आनी ह्या सरकारान जायते रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. पयलीं आमी म्हणटाले विदीन अ स्पेसिफीक पीरियड विदीन 6 months दॅट एप्लिकेशन हॅज टू बी टेकन. तेज्या नंतर कितें जालें की कितले लोक भायर पडले तेन्ना मुख्यमंत्रीन कॅबिनेटीक डिसिजन घेवन मागीर ते 1 वर्साचे केल्ले आसा. हे असले जेन्युइन जर केसीस आशिल्ले हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मेंबराक ते तुमी म्हाका धाडून दिया. हांव मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ते धाडून दिता. आनी कित्याक जर आमी ह्या तरेचे गोश्टी रिलॅक्सेशन इतले आमी ह्या स्किमीन दिल्ले आसा तर ते इफ वी आर एबल टू डू समथींग आय डेफिनेटली पुट इट अप टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड लेट द कमिटी. दिल्ली जर आसा जाल्यार पेंडन्सी कित्याक उरपाक शकता? पेंडन्सी तुमच्या ऑनरेबल मेंबर श्री गोविंद गावडेच्या मतदारसंघात स्पीकर सर दर म्हयन्यान 40-50 केसीस जायत आहा सँक्शन जायत आहा. पूण हे दर म्हयन्यान जायना. ना, ना. एका वर्सान जेन्ना 40. जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना आमी पळयले आतां लास्ट आमी हांगा म्हाका जो आंकडो दिला 1270 एप्लिकेशन जे जून म्हयन्यान जे सँक्शन जाले तेतले 33 एप्लिकेशन प्रियोल मतदारसंघाचे आशिल्ले. आनी आयज डायरेक्टली ते बेनिफिशरीक ते सगळे इन्फॉर्मेशन वयता. पूण तुमचे जर स्पेसिफीक कितें आसलें आय कॉल फॉर अ मिटींग. आदरणीय मंत्री साहेब, हांवें म्हज्या मतदारसंघान कितले सँक्शन जाले तो प्रश्न विचारला. कळ्ळें म्हाका. हांवें फक्त टेक्निकलिटीचेर हांवें विचारला की एफिशियन्सी ऑफ द आता एक गोष्ट सदांच सांगता मंत्री महोदय, जे आता ऑफिसर्स जे आसात त्यांचे कळपाक जाय, कारण वुमन्स अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ही कल्याणकारी डिपार्टमेंट आसा. जर ह्या लोकांचे जर कल्याण जर जातले जाल्यार बारीक बारीक गोष्टीचेर बोट दवरून आमी तांकां जर इतले 10 वर्सां जर आमी जर दवरतले जाल्यार तें बरोबर न्ही. दुसरो म्हाका एक अत्यंत म्हत्वाचो आसा, हांव सदांच सांगता की म्हजे मतदारसंघातले खूप गरीब लोक जे 1 लाख मेळटलो ते आशेन फॉर्मेलिटी केली नंतर त्यांच्या अकाउंटात 1 लाख, ते खंयच्यान तरी सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान 1 लाख रुपये लोन घेतात किंवा कोणाकडे तरी पैसे मागतात. पण त्यांचो जो इंटरेस्ट जो आसा आशेन घेतिल्ले आसा तो इंटरेस्ट आनी 1 लाख तांकां भरचो पडटा. म्हणजे हे जो विषय जो आसा बारीक बारीक विषय खातीर तो सुटावे करप हे तितलेच म्हत्वाचें. हे जी जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी मंत्र्याची न्ही, ही जबाबदारी त्या खात्यान जे अधिकारी जे आसात त्यांची जबाबदारी. असं तेच जर तुम्ही जर इम्प्लिमेंट करता तुमची स्वतःची तकलीच जर तुम्ही जर वापरपाना जाल्यार इज इट तो अधिकारी त्या पोझिशना खातीर किंवा न्याय दिवपा खातीर लायक आसा काय कितें, हो म्हजो दुसरो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, मंत्री म्हणून जेन्ना शपथ घेता तेन्ना जबाबदारी मंत्र्याची असता. हांव मंत्री म्हणून हांवें शपथ घेतलेले आसा, म्हाजे अधिकारीचेर हांव ते कांयच आरोप घालूं शकना, कारण म्हाजी जबाबदारी आसता. हांव उत्तर कितें दिवंक जाय विधानसभेन हांव मान्य गोविंद गावडेजीक दितलो. तेणी जो विशय मांडला तो विशय कितें जर वयर सकयल जाला तर म्हाजी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी हांव पूर्णपणे पाळपाची हांव जबाबदारीन शपथ घेतलेली आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान हांव मंत्री काम करतलो म्हणून तेणी जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी ते जेणी विशय जे काडला हांव आयज असेंब्लीचे हे जाल्या उपरांत हांव आमच्या ऑफिसरांक घेवन कितें आहा तें उत्तर ह्याच सेशनान हांव इन रायटींग टेबल हावसचेर प्लेस करता. पूण हेजे फुडें वचोन जर श्री गोविंद गावडे कितें सजेशन करपाक जाय ते सजेशन मुख्यमंत्री कडेन पावोवपाचो, कितें आमी तोडगा काडूं शकता, काडपाक कांयच हरकत ना. मागणी इतलेच आसा. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान सांगल्या पयलीं त्यांनी 2013तल्या केसीचो रेफरन्स केलो. जाता कितें म्हणजे डॉक्युमेंट कंप्लीट नासल्या कारणान असल्यो बऱ्योचश्यो केसीस एकदां सगळे ऑफिसर्स काडून तश्योच फायल दवरता. ताका एक मिटींग आसा, ताका एक कमिटी आसा, ज्यो कमिटी आहा ती स्क्रुटनायज करून तेंच्यांनी केसी सगळ्यो घेवपाक जाय. म्हणजे मिनिस्टराक सांगलें आहा की तेंच्यांनी सगळ्यो केसीस जितक्यो पेंडींग आहा पळय त्यो 1 टायम सगळ्यो केसीस वांगडाच घेवन म्हणजे ह्या म्हयन्यात त्यो सगळ्यो क्लियर करून उडय. म्हणजे बारीक बारीक डॉक्युमेंटा खातीर जर उरले आसत इट इज अ जेन्यून. कोण हांगासर लाडली लक्ष्मी खातीर फटींगपणां कोणूच करिना. इट इज अ जेन्यून केस. कोणी तरी व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट आनी कितें आनी एकदा केस उरली काय ती उरता. इट इज लॉंग रन फॉर द 7 वर्सां सुद्दां उरता, हांव ना म्हणना. बट एक कमिटीची त्या मिटींग तरी घे, नाल्यार अंडर युअर लिडरशीप यू कंप्लीट होल केसीस. म्हणजे आफय त्या कमिटीचे कोणा ताका सायनी मारपाक लाय. आनी अश्यो जर सपोज 1000-2000 केसी आसत न्ही जाल्यार आतां नवीन केसीस दिवच्या पयलीं फाटल्यो केसीस सगळ्यो वांगडाच दिवन 1 टायम काबार करून सगळ्या जाणां वांगडाच पयशे वाटले. आणि माझा तिसरो प्रश्न आशिल्लो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे सांगला ते ह्याच विकान मिटींग आपोवन ते मुख्यमंत्री कडेन हांव डिटेल दिवन ते ताबडतोब आमी सँक्शन करून आमी लावया. आनी एक वन टायम म्हणजे स्पीकर सर, म्हजो तिसरो प्रश्न मंत्री बळ म्हजो इतलोच आसा की जे लेट सबमिशन जाल्ले आफ्टर 1 year अश्योच केसीस आफ्टर 1 year त्याच्या म्हणजे कशें आमकां लोकांक सांगपाक जाय. एक टाइम जे मुख्यमंत्री हावजान स्टेटमेंट केला आनी गोविंद गावडेन विशय जे उठयला 1 टायम रिलॅक्सेशन दिवपाक सगळे प्रपोजल्स हांव परत एकदा घेता. कितले एप्लिकेशन आहा ते 1 टायम आमी क्लियर करून आमी सरकाराक धाडून दिता. आफ्टर 1 year टायम सगळे जे पेंडिंग आहा कित्या खातीर आय विल टेक आउट फॉर लास्ट 3 years and I'll finish it off. Yes. No, I just want a very clear answer, specific answer from you. Specific answer is that जे कितें डिले जाल्या
Yeah. एक वर्साचे वयर बी कितले केसीस आहा हय. त्यो सगळे केसीस आमी सरकाराकडे आमी मुख्यमंत्री कडेन धाडून थ्रू प्रोसिजर आमी ह्या मिटिंगेन हांव पर्सनली घेवन तुका एक्झॅक्टली आंकडो कितलो आहा ते हांव तुका डिमांडाच्या वेळार आयजूच तुका सांगता टेंटेटिव्ह आंकडो कितें आहा ते आमी क्लियर करून घेता. Thank you, Speaker. Question number 4, C. Alex Lawrence. Question number 4A. Speaker sir, answer as per the answer is provided to the honorable MLA. Speaker sir, this issue I have been raising for almost every assembly about foods. Foodsaची उलयता आसतना foodsaचो department is doing their part. But whether the government can make a statement, whatever जे जेवण आमी जेवता, is it safe or not? That is the final round, final answer we want from everybody. जे गोंयकारांक जावं गोंय येताय तांकां जेवण सेफ आहा काय म्हूण रेट्स मारले तुवें. I was checking the rates. Rates and check केले थोड्या फायन मारल्या. I'll finish the brief. फायन मारल्या कोणा 1,000 मारल्या कोणा 5,000 मारल्या कोणा 10,000 मारल्या थोडी केसीस तुवें कोर्टान धाडल्या. आतां I was looking at the cases. तितू एक इवन तुवें एक ऑफनेजी मारल्या मारपाकूच जाय ऑफनेज म्हणून सोडूंक जायना मारपाकूच जाय. बट एक मिनिट सो वॉट आय एम ऑन दिस बाबा तुवें रेड मारले तितू थिंग फायंडिंग्स कितें वॉट आर योर फायंडिंग्स. Now you have raided chicken stalls, you have raided peas, you have raided pulao, biryani. I want to know what is your findings, whether the food will be safe after you raid it, and what steps you are going to take to see that this part, जेवण आहा ते आमी safe जेवताय काय ना ते चोवपाक clear cut answer जाय म्हाका. स्पीकर सर ऑनरेबल बाब रेजिनाल्डा खबर आमी उलयतालेच जेन्ना FDA जेन्ना आमी आयज FDAचे जे सक्रिय एक भूमिका घेतलेली आसा कारण सगळ्या लोकांची कंप्लेन आशिल्ली पयली की आमी योग्य तरेन आमी ते एक्शन घेना आनी ते रेड नो स्पीकर सर ते इन्स्पेक्शन करता आनी इन्स्पेक्शन करून टे गेट द पीपल ऑन द बोर्ड. तुवें जे सांगला आय थिंक दॅट द डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब and the director has been given a free hand to see whatever is required as per the rules and also not harass anybody. There is no intention to harass anybody but to get people on board, even if there are cards and other things, counsel them and try to tell them and get them those certified, whatever the certification that is required without troubling them. But तुवें जे सांगला ते योग्य तरेन डिपार्टमेंट चलता. तुका स्पेसिफीक म्हाका जर कितें विचारपाक जाय ते स्पेसिफीक म्हाका सांग विथ द एक्झाम्पल ऑफ एनी पर्टिक्युलर प्लेस वेर यू आर कन्सर्न्ड अबाउट. आय टेक इट अप विथ द डिपार्टमेंट. Because sir, I don't want to make specific because say that then I'll be targeting somebody. But I just want to know, हे पड तू रेड मारता थोड्यांक लायसन्स आसता. ऑनरेबल मेंबराक सांगता कित्याक रेजिनाल्डाचे फॉलोईंग व्हडल्या सोशल मिडियाचेर आनी तुजे ते फॉलोईंग व्हडल्या म्हणून तुका सांगता हांव फकाणां मारिना तूं बेश्टे म्हाका तो पळोवं नाका हांव खरेंच सांगता. पूण कितें आहा ते रेड न्हू ते इन्स्पेक्शन सर्वेलन्स नाल्यार लोकांक करता रेड मारता FDA रेड न्हू इज इन्स्पेक्शन सर्वेलन्स. ते सर्वेलन्साच्या आदारात कितें ऑनरेबल मेंबर सांगूंक सोदता स्पेसिफिकली म्हाका सांग. ते नांव घेवपाची गरज ना एरिया सांगल्यार पुरो. ओके सॉसेस पासून इवन इन सॉसेस इवन इन तुगेले नगेट्स जावन चीज फूड्स जावन तुगेले whatever येता what is the percentage that minimum of chicken nuggets and chicken nuggets minimum कितो आसपा जाय chicken कितो आसपा जाय. Who is checking whether they are coming whether the fillers कितो उमकी percentage chicken आसता and the rest fillers आसता. What is the percentage? परत सांगता ऑनरेबल मेंबराक विचारूंक सोदता तूं आतां ते चिकन कंटेंट आनी चिकन कितलें आहा म्हणून सांगलें तुका एक्झॅक्टली कितें जाय तें म्हाका बरोवन दी मागीर हांव डायरेक्टरा कडल्यान घेता आनी तुका डिमांड ना आय एम आस्किंग आय एम नॉट जोकिंग. ऑनरेबल मेंबराक स्पेसिफीक दिवन दी डिमांडाच्या वेळार उत्तर आय विल गिव यू द क्लॅरिफिकेशन. माय क्वेश्चन 3 क्वेश्चन म्हाका सारके विचारनी बिकॉज सर आय एम हियर फॉरगेट अबाउट श्रावणा चिकना उलोवपाचें तें सगळें विसर. बट इम्पॉर्टंट म्हणलें श्रावण जालें काय ना सगळें खाताय आनी नाक त्यो वस्तूय खाताय. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें whether these foods are safe or not is the big question. Can he make a statement department and की आमी आतां रेड मारना जाल्यार तूं म्हणटा इन्स्पेक्शन करताय तूं म्हणटा वी आर चेकिंग कित्याक आज पळय आहा प्लीज अंडरस्टँड आज कॅन्सर केसीस इन्क्रीज जाले एंड वन ऑफ द मेन रिजन डॉक्टर म्हणटाय की कॅन्सर केसीस जाता इज बिकॉज ऑफ द फूड. इट इज अ व्हेरी सिरियस टॉपिक. इट इज नॉट टू बी जोक्ड. हें फकाण करपाक हें इश्यू न्ही. आय एम नॉट कॅस्टिगेटिंग हिम. हांव सदांच एसेंब्ली सदांच कंटिन्युअसली
चारी टर्म मुगे असेंब्ली येयला मुझे फकाण पासून केला हिंगा प्रॉब्लेम फकाण केल म्हणना फकाण No, we are serious. But only I wanted to give me specifically because, I'll just tell you why. Honorable CM will also agree. आम्ही जेन्ना विधानसभेन उत्तरां दिता तेन्ना हांवें जर सांगलें हांव सगळें चेक करून खरेंच लोकांक दिसतलें की हांव सगळे कडेन धाड मारपाचो तशें ना तें तूं स्पेसिफीक कितें तुका जाय हांव विचारता स्पीकर मार ना ना विवरण घेवपा जाय ग्राउंड सेफ जावपा जाय Honorable Speaker, ग्राउंड सेफ जावपा जाय what I am asking on मार तू रेड मार ना सराव नाका मार ते inspection करून नाका रेड मार Honorable member specific कितें विशयचेर one question, एकूच question, last. विचारून दी हांव करता स्पेशल विचारता तुगे फायंडिंगान तू कित मेळ्ळा तुवें आतां कित मेळ्ळें रेड मारला तुवें म्हणटा तुवें हें केलें इन्स्पेक्शन केलें वॉट आर युअर फायंडिंग्स कित मेळ्ळें तुका ते जेवणांत कित मेळ्ळा तुका हें मेळ्ळां तुका प्लास्टिक्स मेळ्ळा तुका कित मेळ्ळां तुका जेवणांत कित एडल्ट्रेटेड मेळ्ळां वन क्लियर कट आन्सर फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू नो वॉट यू गॉट इन दॅट रेट No, what you got in my head means What you got in the raid? I didn't understand. in your rate in your head you have lot of things in the rate You ask. in Again, the I'm asking inspection you. in the inspection मातशें आतां इन्स्पेक्शन केलें तूं म्हणटा रेट मारला इन्स्पेक्शन केलें किती मेळ्ळा वॉट आर द फायंडिंग्स फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू नो Because आमी लोकांक कितें जायते कडेन डायरेक्टर जे पळयता तुमी आयज सोशल मिडियाचेर पळयता ते जायते कडेन जे हायजिनीक गोश्टी ना जे कितें कंटेंट सारकें ना ती आपले रूल बुक प्रमाणे शी इज गोईंग एवरीवेअर एंड डुईंग इट ऑल्सो द आर्टिफिशियल रायपनिंग दॅट इज टेकिंग प्लेस amount that she has clamped down on, that's why you see much it is reduced, and every time we take it and then you have to destroy that particular thing or file a FIR on somebody, but whatever as per the rule is there, I think in every nook and corner, north, south, he is not answering the question. He is not answering the question. I'll just answer it. You answer the question. But we got what you found? What you found? Speaker sir, there is everything that is been all the surveillance and the inspections that have been carried out. And exactly, I'll answer. You're not specific. I will give you a specific. Then you ask me. Was an MLA तो हिंगा plastic तांत्या हेजा तेमू सांगलो तेणे specific. No, honorable member at that time had made a claim. आत कित जाता speaker sir की roadside food carts that are there. We know की oil reuse करीत आसता म्हणून. Speaker sir, in your answer, honorable minister has said that the department claims to act on an intelligence input. This is your answer. And file criminal cases. Another speaker sir, this sounds serious, but we have to ask the honorable minister ki how many actual convictions have happened in the last 2 to 3 years because of your this enforcement. Speaker sir, department je claim kota inspection aje intelligence input. Who provides these inputs? What is the mechanism today you have to verify? Is there any coordination with the police, local bodies, civil society? Speaker sir, yeah, department munta answeran, you have said filing of criminal cases. So how many of these cases have actually led to convictions? Speaker sir, FDA conducted, what is your target? Random only on intelligence input. Randomly, do you conduct targets on school canteens, fast food outlets? Are there repeated offenders for a height? Are there any repeated offenders? Have you blacklisted them? Currently, have they been caught? What is the data, speaker sir? What is the sanctioned strength in your department? Is it enough to akke goings to park? प्रत्येकान तो भायर घातीन गाडी आसतले ते ऑयल कोण चेक करतलो. Do you have a system in place? Because as a very important thing that the MLA has said, ki today cancer is rising. You know how it is rising. First thing is the source, and this source today that food in Goa is safe. How do you exactly? I totally agree with the leader of opposition. Is that this is a very tricky issue, and as a result of which it is not only tricky, it requires more surveillance, and whatever we have, whatever teams we have, we are managing, and also we are keeping a tab on the usual areas and locations, on specifically on the coastal belt and other areas where these things are repetitive. If you ask me, I'll give you I will give you an example. Like in Goa Medical College, भायर थोडे कार्ड्स आशिल्ले, एका टायमाक आमी ते कार्ड सगळे बंद केल्ले, मागीर आमी तांकां सर्टिफिकेशन घेवंक लायले, तरी बी आमी मॉनिटर करता, एकदां न्हू परत आमकां धाडचे पडटा. तुवें जे सांगले आयज तालिगांव कार्ड आसता, तालिगांव ताका खबर आहा, त्या कार्डाक
आम्ही त्यांका ना repeated I'm giving offenders you- आहे department No, we have got a Have list. you blacklisted? You wanted exact finding of the report. I have asked the director exactly from the time she has taken over, the total report I am placing it today only on the floor. not One the sec, report. one sec. What, See, what action, one what sec. have you blacklisted? As far as the, Are you able to Goa Centric तुझ्यान जाता department करून जाता? बसून घ्या. हांव प्रश्न उत्तर दिता उत्तर मानचे दिता. एका सोड बस सर. म्हाका then he can question me on whatever he wants. Basically, as far as the FDA is concerned, each and every place and wherever there are clusters, you are talking about these cards. If you look at the. No, you are saying intelligence input. Can you speak? Intelligence Who gives you input this is the intelligence? internal input of the department. I don't have any other intelligence to give me intelligence. I have that. No. One sec, I will tell you. पूछे विद्यार्थी तो प्रश्न उत्तर दिला नाही. Story मरे. बरोबर हा नाही सगळीकडे video चर्चा दिमाव. नाही. एक Monitor- portal घाल. प्रश्नकाल सोपताना तो काय तू उलयता. कुठे आता राज्य काय माहिती explain complaint करता, करता. काय ते दिता. जुराबा श्री कृष्णा साळकर. Speaker sir, the recent circular halting grant of new water connections previously issued under the Health Act based on NOCs from the MNC has caused fear and anxiety among residents. The water department's insistence on ownership and title documents is creating widespread resentment impacting families in long established homes and those who have undergone family partitions. Many houses are there for the last 40 to 50 years or more. Over generations, joint families have split into nuclear units, requiring separate water connections within the same property. These families lack individual documents for their property, as many are on government or Kumdidad land. Also, there are cases where individuals have been unable to obtain water connections at all. Requesting Honorable CM to intervene in this critical matter, as water is a fundamental necessity of life, and people should not be deprived of this essential service. स्पीकर सर नोटेड जाओ Yes. स्पेशली लक्ष दिवपाक लायक. श्री वेंजी वेगस. I wish to draw the attention of the House to a matter of urgent public health concern. 2 weeks ago, an inquiry was conducted regarding the availability of HPV vaccine for cervical cancer prevention at the Goa Medical College, Bambolim. It was found that while the pediatrics department is administering the vaccine to girls up to 14 years of age, the gynecology department has to yet start the vaccination for the women. The rollout was scheduled to begin in July 2025, but no vaccines have been received from the Health Ministry, and the program is yet to start in the government hospitals. This delay is concerning given the importance of the HPV vaccine in preventing cervical cancer. I urge the government to take immediate steps to address this issue and ensure the timely implementation of the program across all public health facilities. श्री विरेश बोरकर. Attention of the House is drawn to the lack of streetlights on the Mapsa Sholim Road while Housing Board. This route is used by thousands of commuters daily traveling to Sholim, Mandre, Keri, Morji, Arambol. Yet it remains completely dark at night, posing a serious threat to public safety. The absence of lighting increases the risk of accident and crime, especially for two-wheeler riders and women. The steps government intend to take in this matter. Speaker sir, हो स्ट्रेस जो आसा फुल डार्क जाल्लो आसा असो मिनिस्टरान लक्ष दिवचा आनी हांगा तुजो उजवाड Yes. घालचो रुथ सिल्वा. कवर आसतलो. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of villagers and commuters from Veli, Chinchini and Asalna that the stray cattle occupy the road leading to frequent accidents, especially at night, thereby creating danger to human life as well as injuries to these animals. These cattle are either abandoned or left unsupervised, and hence there is a need to impound them and or to transport to animal shelter homes to take good care of them. Besides compromising safety, stray cattle destroy farmland and damage public property, leading to loss for farmers and local bodies. There has been no visible action taken by concerned authority of this persistent use. But when VIP passes to this road, these animals are whisked away during that time only. I urge the government to launch a constitution-wise plan for cattle impounding and rehabilitation with proper shelter, enforce penalties and run awareness drives targeting irresponsible cattle ownership, improve coordination among Panchayat, animal husbandry and traffic police for swift action redressal,
explore community-driven and eco-sensitive solution like designating grazing zone, protecting life and livelihood demands urgent coordination intervention. Speaker, sir, why issue last time in Gailo, when I action kind जायना, मागे सही एक कोण चौपाचे अख्खे रोडाचे कॅटल्स आसा त्यो अख्खे रातचे आसता कितले ऍक्सिडेंट जाता फ्रॉम चिंचिली जंक्शन टू बेस्तूल पासून Alex Lawrence. असे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतो ह्यो Yes. स्पीकर सर ते नोट केला पण हांव रिक्वेस्ट करता MLA आमच्या एकट्या प्रमाणे आमी सगळ्या पंचायतींनी MOU करूंक जाय एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनान आमी सगळे केअर घेता या मिनिस्टराला गायड पाडीचा मागचा सेम आन्सर म्हणटा स्पीकर सर आता आमच्याकडे स जाग्यांचे म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात 6 जाग्यांचे त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या आमदारांनी बी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी ह्या 6च्या भितर तरी MOU करचे अजून आम्ही नव्यान आता जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 महिन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची व्यवस्था करता जेणे करून एक्सिडंट अशें जावचे न्ही म्हणून त्याती तुमी तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी त्याचे आमी सपोर्ट करप गरजेचें म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल गोवा आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून त्या ती तुमी ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी इनिशिएटिव्ह घेता एक ह्या 3-4 महिन्या भितर विषय सोंपयता Say Alex Lawrence. SSM ताणें रेज केल्लो इशू परतून हें करता मातशें इन्स्ट्रक्शन दिवपाक दयानंद सोशल वेलफेअर स्किमीन 70 वर्सां वयर लोकांक SMS येताय SMS येताय आनी त्यो SMS येताय तांकां आधार कार्ड लिंक कर आनी कितें कर कित्याक ते दे हॅव बीन फावंड लायफ म्हणजे आफ्टर 70 चॅक जाता जे मनीस लायफ आहा काय ना तो लायफ आहा काय ना सो आफ्टर चॅकिंग यू आर सेंडिंग देम SMS आधार कार्ड थोड्यांक डिसेबल्ड आसताय थोडे विडो असतात आणि बोकू हे दिसांनी आणि 70 इयर्स आहे तांकां आनी आधार कार्ड आनी माग नाकाय ते थोडेच आहे ते पर्संटेज इज व्हेरी स्मॉल तांकां आनी मेसेज धाडना काय आधार लिंक करप वॉट आय एम सेइंग इज थोडे उरले ते चोड नाय ते फ्यू पीपल हार्डली मे बी 1000 2000 or 3000 आसले सो म्हजी रिक्वेस्ट आहा तांकां आनी इवन आधार कार्ड लिंक करपाक थोड्यांक आधार कार्ड हें आसना थोड्यांक ती नेम चेंजीस आसता रॉंग आसता I know cases where now these days people have Aadhaar card एक दाखलेशन camp केला old people are coming there to get an Aadhaar card correction because of to get an DSL so these things after 70 पडे हा मुगे एक रिक्वेस्ट हा after 70 हा तें बंद कर आनी तांकां आनी लिंक करून लायना आधार कार्ड एटलीस्ट आफ्टर 70 आनी कितें करतले रे आनी काज जातले पुतून आनी कितें करपाक काय ना सो ते मुगे एक रिक्वेस्ट हा मातशें बंद कर आफ्टर 70 आज इन्स्ट्रक्शन दी डिपार्टमेंटा जे 70 इयर्स आहे तांकां अगेन्स्ट 70 इयर्स वयर आहे तांकां बंद कर आधार कार्ड दिवपाचें जावं कितें SMS धाडपाचें आनी तेंगे दी स्पीकर सर आमी आनी एक तुवें मागलो तशें 3 महिन्याचें एक्सटेंशन दिता आधार कार्ड सीडिंग करप ही रिक्वायरमेंट आसा 70 इयर्स जाले आमी आमचे फील्ड वर्कर घालता आनी ते बँक ऑफिसराक घरा कडेन व्हरून करपाक जाय जाल्यार फील्ड वर्करांक आनी ते जिते आहाय जाल्यार पयलीं चोयले हय आमी 70 ते 60 crores परत आधार कार्ड लागना अनएलिजिबल गेले ते गेले लागना स्पीकर सर दिस इज अ mandate of the government central government आणि त्या खातीर आमकां all assistance will be provided Shri Shankar Bamankar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the plight of around 40 dedicated work charge employees serving under SID CGL. These staff members including technical assistant, junior engineer, supervisor, foreman, electrician, mechanics and other essential technical personnel have been rendering continuous and committed service to the corporation for over more than 7 years. Despite performing duties as per their counterparts on regular establishment, they continue to draw salary as per the 6th pay commission. Since their joining is 2017, this difference in pay demoralized the work charge staff who are facing genuine financial hardship due to the delay in the implementation of revised pay scale. Step government intend to take in this regard. Yes. Shri G. Tarungar.
fear and anxiety in the mind of people over rising price and the difficulties our local fishermen are facing due to the rising cost of petrol, boat motors, net and new canoes. These increased expenses are making their traditional livelihood unsustainable. I sincerely request the government to immediately enhance the existing subsidies and extend greater financial support to the fishing communities. Because जर 50,000 सबसिडी आली पेट्रोलाक, आता ती 30,000 केले. आणि बोट मोटर आले ते 1,25,000 त्यांना 60,000 मेळटले. ते आता 1,25,000 घेतले. तर मातशे स्कीमीचे परत रिवाइज करचे पडटले. Yes, Sri Kalucher. सीएमाकडे डिस्कस करून विचार करतात. Honorable Speaker, there are several contractual basis lower division clerks in Goa Recruitment and Employment Society, some of them more than 10 years. They are living in the hope of a regular appointment. It is a government society and not even a corporation. Many of them have completed 10 years. Honorable Chief Minister, this is about contractual appointment in Goa Recruitment and Employment Society. It's a government society, not a corporation. Many of them have completed 10 years of service and above, and they need to be regularized, absorbed in government service. Now, I'll just explain one small thing. You have come out with that regularization to give them temporary status. Your notification is of 25th July 2025. It says only it will be applicable to Delhi's wage workers currently employed in various departments, corporations, autonomous bodies, local bodies. It doesn't say this society. I think by mistake is left out. Speaker sir, तशी प्रमाणे झाली टोटली गव्हर्मेंट सोसायटी न्ही, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सांगता. बट त्या सोसायटीचे डायरेक्टर्स जे आहा पळय न्ही तांच्या बरोबर एकदा उलयता आनी ते जर रेडी आसत सगळे, बट ती मागीर सोसायटीचे बरोबर बाकीचे इश्यूज सगळे आसा. इट इज नॉट अ फुल्ली गव्हर्मेंट सर्विस. You can take, what you can do, my suggestion, you can take these आम्ही people वन टाइम to करू शकता. GHRDC and get them. तशाच आम्ही जसे म्हटलं वन टाइम आम्ही करू शकता, त्या सोसायटीत असलेल्या घेऊ शकता. बट त्या सोसायटीने इन फ्युचर तशाच जर ताका आनी गव्हर्मेंटात आम्ही रिक्रुटमेंट दिवच्या, त्याच्याकडे त्यांच्या सोसायटीतले जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाने एम्प्लॉय केल्ले आसा त्या सोसायटीच्या अंडर. ओके, आय नोट अबाउट दॅट सोसायटी. Right. Dr. Jaranga Shetty. Speaker, sir, I would like to bring to the attention of the House a significant issue affecting many women in Goa. The challenges involved in changing one's name on the Aadhaar card after marriage. Despite common belief, a marriage certificate alone is often not sufficient for this update. Women are frequently required to complete additional procedures such as publishing their name change in the official gazette. This requirement imposes considerable financial burden including charges for affidavit, newspaper advertisement and gazette notification that can run into thousands of rupees. Beyond the cost, such process lead to unnecessary delay. This disproportionately affect women from economically weaker background and restrict their access to a smooth and affordable identity update. I therefore urge the government of Goa to take proactive steps to streamline and simplify the Aadhaar name change process for married women. Yes, Speaker sir, noted. आम्ही इन प्रोसेस आसा, जातले कंप्लीट. Yes, thank you, sir. Speaker, sir, the attention of the House is drawn to the issue of obstruction created by battery backup power generator vans, which are stationed on roads to keep alive signals of mobile towers erected on national highways. These sanctioned vehicles pose danger to the movement of other vehicles. The steps the government will take in this matter. Because sir, this is happening at various places in the state. I have seen this at Kunda in Ponda. Due to failure of battery backup, these towers, companies engage power generators and station on roads near to town. हे कितले महिने दोन महिन्यापासून दोन येते ते तुम्ही चेक कर मातशें. पावर बॅकअप चलना त्यो अडानी बॅटरी जिओ बॅटरी गेली म्हाका टावराची. एक्सिडेंट वाडटा. एक मिनिट सुद्दां मातशें आन्सर दी. Look into it. Accidents are rising. Think all trucks. Yes, boss. Siding of the tower. मातशें check धाडू. Because of instructions. Yes. Sri Praveen Adekar. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of the MOPA land loser is that lot of cases related to MOPA International Airport of land loser are pending with fast track court and especially land acquisition officer. There is urgent need to be disposed this matter case on priority basis. Yes. Speaker sir, सीएमाकडे माझा एक रिक्वेस्ट आलो.
एक दीस म्हाका दिसता हेंचे सगळे जे पळय लँड लुजर आसा तेंच्याकडे एक मिटींग घेतल्यार बरी आसतली कित्याक हांवें ऑलरेडी तेंच्याकडे मिटींग घेवन तांकां विचारले तेंचे खुबशे प्रॉब्लम आहा कित्याक ऑलरेडी तांकां थोडे पयशे थोड्यांक गेल्ले आसा आनी थोड्यांक ते पयशे स्टॉपूय केल्ले आसा ताका लागून Speaker sir, I will get in touch. टायम दिवचो I'll get in touch with the land जे acquisition पळय officer लँड and लुजर check on आसा it. तांकां हांव आता एक दिसांनी मिटींग करेन Vijay Sir. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of unemployed educated youth with regard to fake certificate recruitment cases in government aided schools and higher secondary. Speaker sir, या हांवें काल 0 hour मेन्शन केल्ले करूंक सोदिल्लें. एक मिनिट उलयता म्हणून एक्सप्लेन करता स्पीकर सर. ना एक मिनिट एक्सप्लेन कित्याक करता ते पळय हें अलाव केलें ना त्या सायडीन जे मनशाक हांव टार्गेट करूंक सोदता तो मनीस हांव टार्गेट करना बीजेपीचो आदलो व्हायस प्रेसिडेंट शेख जिना म्हणून पयलो बीजेपीचो मुसलमान कॅन्डिडेट 1999चो आयक स्पीकर सर ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या कितें सांगलें की IAS वंदना राव म्हणून डायरेक्टर एज्युकेशन 23 जून 2020 तिने सांगले की एक हुस्न सहारा आणि AIM स्कूल म्हणून विथ द इंटेंशन टू डिफ्रॉड ऐकून नका हांव मागीर डिमांडचा बोलतो एक मिनिट सर Calling attention. एक मिनिट म्हाका उत्तर जाय की तुम्ही इन्क्वायरी करतले आनी एक जिनाचेर केस घेतलो तो मॉलेस्टेशन म्हणून ताका संवय आसा तुम्ही इतले ताका तकलेर घेवन भोंवू नाका Calling attention. भाजपाचो चेअरमॅन म्हणून तुम्ही ताका चॅक करूंक जाय पयलो कसलो आहलो फ्रॉड म्हणजे भाजपाचो चेअरमॅन दवरला आनी हो जिना म्हणटा हांव म्हणना आनी हो जिना म्हणटा तुमचो हो म्हजो न्ही मागीर कितें विजयान सांगला म्हणून काल आम आदमी पार्टीन काडलें कितें तें हांवें करपाक लायलें स्पीकर सर हे मनशाक अशें वयर तकलेर घेवन न्हिदना हें भोंवू नाकात तुम्ही पयलीं बायोडेटा घ्या कोण मनीस Noted. सॅक कर ताका एज्युकेशन सेक्रेटरी इन्क्वायरी करपाक लाय आनी हांव एज्युकेशन डिमांडाक G. Tarulkar. हे दोगूच आमचे रे उरलेले Speaker sir, the attention of the House is drawn on towards the rise in Dhirio bullfights event being organized across Goa and the growing excitement and participation among the youth. Dhirio has been a part of Goa's culture and tradition fabric for decades. Often associated with village festivals, community gathering, steps need to be taken to frame law and legalize the same and to conduct such events in regulated manner. अपलोडही करता असं तू वाच Okay. झाले ना सांगता वाचून सोपले काय वाचून सोपले. राव तर ते तिने बेगीन काढ एक जरा कॉपी एकूच दी आहे. और कॉपी नाही याच्या ती हडपाल ए बॉन ती कॉपी दिरियो Speaker sir, with reference to the above the required information as under, the bullfight Dhirio has been banned by the Honorable High Court Bombay in a Panji in a criminal writ petition with 347/1996, the people of Animal versus Parimal Rai and others, for the year 22-2025 up to 3/6/25. The following number of cases have been registered against the accused person: the 11/1 and the prevention of the cruelty to the Animal Act. It is 1 in 22 6 cases, 23 3 cases, 24 1 cases, and 25 6 cases. आता मातशे आनी cases वाढोंक लागले ते. Okay. Further, the compliances of the direction of the Honorable High Court and action plan to be the bullfight have been prepared and submitted before the Honorable High Court. Also, appropriate action to be taken to comply with the direction of the Honorable High Court to pass by an order 7/4/2022 in a criminal writ petition number 347/1996, the people for the Animal versus Parimal Rai and others. This is issued with the approval of the DGP. Already asa quota. Speaker sir, आता सध्या बुल फाईट्स लिगल ना खुबरा म्हणून ते केसीस जातात आणि ऍक्शन घेतात. स्पीकर सर, सगळे एक्सप्लेन करच्या पयलीं इतलेच हांव सुद्दां एक एग्जांपल दिवंक सोदता. स्पीकर सर, जलीकट्टू तामिळनाडू हांगासर स्पेशल केस म्हणून तेंच्यांनी बुल फाईट्स हे तेंच्यांनी थंयसर सेंट्रलांतल्यान एप्रूव्ह करून हाडला आनी एमेंडूय केला तेंच्यांनी एक्टा प्रमाणे. एग्जांपल स्पीकर सर,
वाचून दाखयता सुप्रीम कोर्ट इन मे 2023 एनिमल्स वेलफेअर बोर्ड युनियन ऑफ इंडिया Jallikattu case has held that Jallikattu sports may be considered as protected culture practice and Tamil Nadu legislature shall decide the status. त्याच्या उपरांत तमिळनाडून एक बिल अमेंड केला 2017 की लिगलायझिंग ट्रेडिशनल बुल ट्रॅम्पिंग स्पोर्ट्स. स्पीकर सर हांगासर कितें जाला थंयसर तेन्ना जेन्ना बॅन जालो तेन्ना सगळे आख्खे फूल स्टेटीचे लोक एकठांय जाले, व्हडलें आंदोलन थंय जालें. तेन्ना असेंब्लीन अशें डिसिजन घेतलें म्हणजे दोनूय पार्टी DMK आनी AIADMK दोनूय ऑपोजिशन आनी रुलींग पार्टीन दोगांयनी हे बिल इंट्रोड्यूस करून पास केला आनी अमेंड केलो एक्ट आनी तेंच्यांनी तो बुल फायट ट्रेडिशनल बुल फायट हे लिगलायज केले. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाक की हे बिल हांवेंनूय बिल इंट्रोड्यूस केला आनी हांवें सर्क्युलेटूय केला सगळ्यांक. सो हे बिल लिगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आनी हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट जे आतां जावंक ना, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाच्यान सुरू आहा तेन्नाचे स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आनी हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा. ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशींच वर्सां पिढ्यान पिढ्या हे चालू आहा आनी हे केन्ना करतात. हांव म्हणना डेली करपाक जाय. हे ट्रेडिशनल आमचे विलेज फेस्टिवल्स असतात किंवा मे बी ते फेस्त आसूं, पुजा आसूं, बर्थडे आसूं, हे तेच टायमाचेर ते पारंपारीक त्या टायमाचेर धिरयो लाय दिलेले आसात. स्पीकर सर एक पाडो आसा म्हणजे कोस्टल बेल्टाक खंयच्या मनशा कडेन एक पाडो आसा म्हणजे तेका एक प्रायड. स्पीकर सर हांव सरप्रायज जाता जेन्ना जेन्ना हांव वयता पळोवपाक एक पाडो पोसप तेंच्यांनी म्हणजे भुरग्याक सुद्दां धाकट्या भुरग्याक सुद्दां कमी हे करतात. म्हणजे तूं आमचे भुरगे खंय पेडिक्युअर बीन करूंक वयतात, हे थंयसर घरा आपल्या पाड्यांचे पेडिक्युअर बीन करतात, बरें तांकां खावोन पिवोन म्हणजे फॅन बीन लावन सारखे सारखे पॉश दवरता सारखे. आनी फिटनेस कितें सांजच्या टायमार तूं बिचार वयशीत जाल्यार आमच्या बिचाचेर जॉगिंग करतात पाडे आनी सारखे स्ट्रॉंग पावरफूल आख्खे म्हणजे आपलो पाडो स्ट्रॉंग आसूंक जाय अशें जावं वयता ते वयता सांजच्या टायमार वॉकिंग जातात. राव मागीर दोगी राव. स्पीकर सर मातसो सिरियस घेवपाचें फकाणां करूं नाकात कित्याक आख्खे गोंय कोस्टल बेल्ट पाडेकार सगळे पळयतात. आयज आमी कितें तरी ते सोल्युशन काडूंक जाय कित्याक आमी इल्लिगल म्हणटात आनी आमी खंय तरी तांकां यूथ जावं जाणटे जावं सगळे हे जाता म्हणजे इश्यू जाता. स्पीकर सर हांव जेन्ना आमदार जालो एग्जाम्पल दिता, आमदार जालो 6 म्हयने जाले, म्हाका एक फोन येता जाणट्या आईचो एकटो फोन येता मांद्रेच्यानूच येता आनी म्हाका सांगता कितें ती बाबा एक आपलें काम कर रे, आपलो बाबू म्हणून 2 वर्सां घरान आहा, मातशें पळय तेचें कितें जाता जाल्यार. हांवें म्हणलें आई तुज्या चेड्याक धाडून दी ऑफिसान सगळे डिटेल्स घेवन खंय जॉबाचे पळयता. अरे चेड्याचे आसूं रे म्हणटा आपलो पाडो 2 वर्सां दायाचेर उरता, एकूय हे जावंक ना, धिरी जावंक ना, मातशें तें पळय. अरे देव आतां हांसोंक की तकलेर हात मारूंक तें कळना जालें. म्हणजे तुमकां फॅक्ट सांगता हे रियलिटी केले ना तुवें. स्पीकर सर परत एक आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाचून दाखयता. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द इंडिया हॅव्हिंग अ डिस्टिंक्ट लँग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हॅज द राईट टू conserve and promote its language, script and culture, heritage culture. हे आर्टिकल 29 आसा. सो आमच्यान करूं येता. आयज आमकां कितें जाय, ऑल पार्टी सपोर्ट जाय. आयज हांवें बिल मूव केला, आयज ऑपोजिशन आहा, म्हाका दिसना ऑपोजिशन कोण ना म्हणटले कित्याक तेंचे हातून चड चलतात. सो रुलींग आनी ऑपोजिशन दोनूय सगळ्या पार्टीनी जर हे एक्सेप्ट केले म्हाका दिसता ह्यो बिलूय पास जातले आनी सेंटराक वचोन ह्यो आमकां कायदो हे करचे पडटले. स्पीकर सर रिक्वेस्ट तुमकां करता हे तुमी करचे. स्पीकर सर आतां हे जर आमी लिगलायज केले आमकां फायदो कितें, जेन्ना एक धिरी आहा जाल्यार जेन्ना कळटले हांव म्हणना वचत थंय गोंयभर करा, स्पेसिफीक लोकेशन्स तुमी आयडेंटिफाय करा खंय करपाचे ते. आनी जर हे आमी जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिस्ट सुद्दां वाडटले तुजे. ट्युरिझम मिनिस्टरान सुद्दां हेचेर लक्ष दिवचें. ऑटोमॅटिकली ट्युरिस्ट येतले कित्याक समथींग युनीक डिफरंट जातले हे. आतां हे करतना एनिमल हजबंड्रीचो रोल येता की एनिमल हजबंड्रीन म्हणजे आयज थोडे पाडे कितें करतात तांकां ड्रग्स बीन दितात आनी ते हार्मफूल पाड्याकूय. सो एनिमल हजबंड्री वेटरनरी डॉक्टर जाय म्हणजे एक प्रोफेशनल सगळें करून ते करचे पडटले आमकां आनी त्या प्रमाणे ती बुल फायट्स करची पडटली. स्पीकर सर सिरियस घेवपाची कित्याक आमी म्हणटात सगळे जाण आमचो चीफ मिनिस्टरूय तकलेर हात मारता कितें काय म्हणून, पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की ह्युमन स्पोर्ट्स चलता म्हणजे बॉक्सिंग रेसलिंग हे चलतना मनीस चुकोन मरना, मोडना, रोगां येयना, येता.
मागीर मनशाचे फायट चलता तुमकां आनी जनावरांचे फायट चलना एक पयल्याच्यान हिंदून प्रथा आसली पाडो म्हटल्यार रिलिजियस हे म्हणटाले आनी तेन्नाच्यान पाड्याचे इम्पॉर्टन्स कितें आहा ती सगळ्यांक खबर आसतली सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की तुमी हे जो बुल फायट्स आहा तो लिगलायज करचो आनी आमचे जे कोस्टल बेल्टाचे गिर्येकार आहात तांकां खंय तरी जस्टीस दिवची इतलेंच मागता आनी म्हाका दिसता आमचो थोडे ना म्हणजे स्पेसिफिक लोकेशन तुम्ही आयडेंटिफाय करा हांव तुमकां हे करना स्पीकर सर आजून परत सांगता हरप्पन सिव्हिलायझेशनच्यान सुरवात जाल्ली आहा आनी आमी आतां कितें खंयसर कायदे हाडटात बंद करतात आतां ते करतना प्रोटेक्शन 100% करूंक जाय म्हणजे फायट चलता तेन्ना लोकल इतलेच डिस्टन्सार आसूंक जाय बरें पाड्यांचे शिंगां कितें हें करपाचें हार्म जावंक जायना तांकां म्हणून एक काळजी घेवपाची गरज आहा हय रे जालें हांवें म्हणलां ते एकूच तूं ते आमचें घेवना टेन्शन तूं एमजीचें तुम्ही पळयात आणि ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी आहा गोवा फॉरवर्ड आहा काँग्रेस आहा यांच्यानी सगळ्यांनी यश म्हणत जाल्यार डेफिनेटली हे जातलें स्पीकर सर रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल चीफ हेचेर सिरियसली घेवचे आणि हो कायदो हाडचो एमजीपी हा पयलींच सांगलो एमजीपी आमी रेडी आहा सांगला बरं ते आहात म्हणून म्हणटा बरं नेक्स्ट वेंजी वेगस 10 मिनिटांमध्ये विषय संपतालो तुका एक मिनिट आपले सजेशन द्या 1-2 मिनिटां इन ब्रीफ तुझे वेंजी म्हणटा कन्सेंटी I stand by in support of the calling attention raised by our colleague Babjit Arolkar. Speaker sir, ye billui speaker sir je dirio bill ha हे हांवें 2023 गायिल्लें आनी म्हज्या पयल्याय आमदारांनी गायिल्लें आनी ते लॉ डिपार्टमेंटान आतां हें कॉलिंग एटेन्शन आयलां हें मुगे बील हांवें गायिल्लें ते लॉ डिपार्टमेंटान गेलो आहा थिंगसो परत येयलो ना केन्ना येतो तें तुमी आमकां सांगचें बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बिकॉज see some things are there which we need to sort out. This house has been talking about this. I think my colleague Bob Reginald also has been introducing bills in the past. But अजून हे finalize जायना. But somewhere let us streamline, come together and find out कि हो जो sport हा, हो traditional culture हो, हे कल्चराक कितकोन प्रिजर्व करपाचो, ओके प्रिजर्व करून कितकोन मुखार व्हरपाचो, consideration घालपाचें. Bull जो म्हणटाय, that bull could be considered as a domestic animal. Can we notify it as a domestic animal? And एक part domestic animal म्हणून notify केलो. मागी जे तुम्ही आता Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025 हाडला. तितून amendment हाडून बुलाक domestic animal म्हणून treat करून domestic animal म्हणजे आमगेल्या घरा एक सुणे आसता. ते सुणे आम बांधूं जाता. ते सुण्याचेर आम कितेंय ते animal is a domestic animal म्हणटरी ऑल दोज डोमेस्टिक एनिमलाचे कायदे आहे जे एक सुण्या वयता जे पेट एसोईक म्हणून तेच कायदे सगळे बुला लागू जातले आणि ते बुला लागू जाल म्हणटरी ते कायद्या वरी आसून आमच्यांनी हे डोमेस्टिक एनिमला मध्ये हो स्पोर्ट जो दिर्यो हा हो घडून हाडपाची गरज आसा एंटायर गोवा देर इज अ फॅन फॉलोईंग राव मातशें सांगता हांवें हेज्या पयलीं जेन्ना हांवें बिल इंट्रोड्यूस केल्लें ना उलयल्लो तेन्ना रेव्हेन्यू मॉडेल दाखयल्लो and I had told on this floor of the house that there could be good enough to more than 500 crores that could be generated 500 कोटी in a 5 years term म्हणजे आमगे जे टर्म हा ते 500 कोटी true डिरियो can be earned टिकेटिंग करून रेग्युलराइज करून आणि वो स्पोर्ट करून सगळे आहाकून रावतले but these facts can be put on the table and it can be a revenue generation model which means by putting all the safety norms by putting a ticket for it, by making a stadium for it, by regulating it in every village, and I think this is the way we have to do it, Speaker sir. Vinesh Burkar. Speaker sir, I stand in the support of this calling attention जो जीत बाबान मूव केल्लो आसा आनी हो दिर्यो जो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कोस्टल बेल्टार एंटायर कोस्टल बेल्टार दिर्यो जाता रेड्यांची जाता पाड्यांची जाता आनी कोंबड्यांची जाता आणि स्पीकर सर हो ट्रेडिशनल कल्चर म्हणल्यार आमचो इतली वर्सां चल्लोलो कल्चर जो इतली वर्सां चालूच आसा हें तुमकांय खबर आसा आतां हेका कितें आसा पयलू हें काय नासलें 1998 हेका बॅन येयलो तेन्नाच्यान हें लिगलायज ना पण तरी पूण दिर्यो चालूच आसा हें म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा
पण स्पीकर सर आयज कितें आसा जशें वेंजीन सांगलें जितानूय सांगलें जी जल्लीकट्टू म्हणून जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो तमिळनाडू हांगा चलता तेकाय असो बॅन येयल्लो लोकांचो प्रोटेस्ट जालो लोकांनी हे गेले आनी मागीर जॉयंटली जो बाकीचे सगळे पक्ष जो DMK आसूं DMK आसूं दोनूय एकटे येयले सेंटराक मेळले आनी तेंच्यांनी लिगल्ली एक कायदो हाडलो लोकल कायदो हाडलो एमेंडमेंट हाडले आनी तेंच्यांनी जे लिगलायज करपाक येयले मागीर परत सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान तांकां अशें सांगलें की जे तुमचो कल्चर आसा हो कल्चर जो आसा तो आमी कल्चर जो हिस्टॉरीक जो हे आसा ते आमी काय करपाक शकना आनी तांकां आतां सद्याक अलाव आसा हे तमिळनाडूचे तशेंच कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा स्पीकर सर हांगा पासून जो बुल स्पोर्ट्स जो आसा हो चालू आसा आनी भायल्या देशांनी आमी पळयता जावं तो स्पेनाक आसूं जावं ते बाकीचे पुर्तुगालाक आसूं जावं ते बाकीच्या कंट्रीन आसूं हे स्पोर्ट जो आसा हो चालू आसा आनी स्पीकर सर हेका आतां हे कितें आसा आयज अशें चल्लां आयज शेतांनी खंयच्या ग्रावंडार आनी खंय हें चालू जाता पण हांव एक सांगपाक सोदतां की हेका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी ही खूब गरजेची आसा आनी तेका लागून सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी वाडयलें तेका लागून स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा आनी स्पोर्ट्स करून तेका स्टेडियम्स जावं जो रेव्हेन्यू मॉडेल जो वेंजी बाब सांगतालो की रेव्हेन्यू मॉडेल आमी हाडुया आनी त्या भशेन आमी करचो एकूच मिनीट हांव सांगता तो करचो फुडें आनी हाडचो स्पीकर जर असोच आदलो जो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हेणेन पासून सांगलेलो हो मॅटर जो आसा आपूण लिगलायज कसो करतलो हे तेणेन प्रॉमिस केल्ले आपूण कसो करतलो फुडें तो तसोच आदलो आनी एकटो मुखेलमंत्री तो म्हणजे फ्रांसिस्को सार्दीन हेणेनूय सांगलेलें की आपूण हे लिगलायज जो लोकल स्पोर्ट्स जो आमचो कल्चर आसा हो कसो हे करतलो ते सांगलेले पण अजून पर्यंत ते हाडून हांव सगळ्यां कडेन तुमचोच मुखेलमंत्री सो हांव म्हणटा की सगळे सभागृहाचे जे आमदार आसा हो डिक्लेअर करपाचो Speaker sir, regarding this video, which Jeet Arolkar, my colleague, has brought, despite there being a ban by High Court, आमकां खबर आहा सगळ्यांक आख्या सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा की हे धिऱ्यो गांवांगांवांनी जातात. My till the government makes a bill, my only concern is ते धिऱ्यो जाता तेन्ना तेंच्यो शिंगां सारकी तासलेली आसता व्हेरी शार्प अँड पॉइंटेड सो समटायम्स झगडी जाता तेन्ना एकटो बैल इट जस्ट लिव्स अँड रन्स एनीवेर आनी तो म्हणटा रस्त्यार कोणूय चलता बायकार आहा नाल्यार कोण तरी शेतान काम करता इट इज तो येवन तेका मारूंक जाता सो do something very I mean take some action that so that you know we have this safety measures in place आमी ते स्पोर्ट म्हणून मानतेली एक्सेप्ट करतेली ते that is in future but till then what is happening safety precautions so तो पाडो धांवता तो he should not kill a person. Yes. That is my concern. Yes, okay. Sri Vijay sir. हांव आतां जीत आरोलकराचें जे कॉलिंग अटेन्शन सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी मातशें 2 मिनटां आयकुचें स्पीकर सर धिऱ्यो म्हणटे गोंयचें एक कल्चर कशें आतां बाब रोहन खंवट्यान खूब हे कितें ते रोड शोज लायले स्पेनाक जर गेले आमी स्पीकर सर जाल्यार माद्रिदाक थंय बुल फायट इज लिगल बार्सेलोना आयलो जाल्यार बुल फायट इज इलिगल म्हण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फायट पळोवंक वतात आनी ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन तो सांगता पळय तें टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून इट इज एक्चुअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन आतां तातूंत कितें आहा अंडर द कायदो आनी मुखेलमंत्र्यान जें उत्तर दिलां तातूंत लिगलायज करपाची सोडूच कशें बंद आपूण केला कितल्यो केसी घाल्या त्यो खबऱ्यो उलयल्ल्यो आहा म्हणजे म्हाका दिसना ताणें मुखेलमंत्र्याची परवानगी घेतल्या जो ताजे रिलेशन बरें आहा ताजे कडेन पूण परवानगी घेतल्याशी दिसता म्हाका दुसरें बाब सुदीन ढवळीकर जो MG पार्टीचो लिडर आहा तो हे 2 नंदीक झगडी लायता काय म्हणून म्हणना जाल्यार पुरो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी हांव सुरवात करता स्पीकर सर एक हो जर ट्रेडिशनल गोवन स्पोर्ट लिगलायज करूंक जाय जाल्यार हे हावजानूच तो करूंक जाय आनी ह्या हावजांतल्यानूच ते सुरवात जावंक जाय कशें तें हांव सांगता स्पीकर सर तामिळनाडूचे जालीकट्टूचे ताणें क्लियर कट सांगलें स्पीकर सर जालीकट्टू कितें जालें सुप्रीम कोर्टान 2014 ते बॅन केलें
under the Prevention of Cruelty Animals Act 1960. स्पीकर सर, मास प्रोटेस्ट झाले आणि एक ऑर्डिनन्स हाडले आणि स्टेट लॉ आसा तो अमेंड केलो. स्टेट लॉ अमेंड कितें केलो स्पीकर सर, ताणें हाडले प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तामिळनाडू अमेंडमेंट एक्ट 2017 आणि हांकां परमनंट एक्झेम्पशन दिलें जालिकट्टूक फ्रॉम द सेंट्रल क्रुएल्टी लॉ. स्पीकर सर, मागीर हाजेर ज्युडिशियल रिव्ह्यू हे कोर्टान गेले. कोर्टान वचून 2023 म्हणल्यार 17 ते 23 6 वर्सां झगडी करून तांणी थंय ते इंटेग्रल टू कल्चरल ट्रेडिशन अँड एन्डोर्सिंग द स्टेट पॉवर टू लेजिस्लेट, स्टेट गव्हर्नमेंटाक कायदो करपाक रायट आसा हें तांणी सुप्रीम कोर्टान धरलें. म्हणटकच स्पीकर सर, आतां आमी कितें करूंक जाय? दिर्यो बॅन आहा अंडर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960. स्पीकर सर, गोंयची असेंब्लीन पयलीं एक कलेक्ट करपाक जाय एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. कल्चरल, एक मिनिट स्पीकर सर, हें म्हाका सोपूंक दी. कल्चरल सिग्निफिकन्स म्हळ्यार कितें? ही संस्कृतीक आधारीत कशें ताणें हरप्पन सिव्हिलायझेशनाची केस सांगल्या म्हळ्यार एन्शियंट ते तूं घे कशें घेता तें घे, पूण एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. स्पीकर सर, पब्लीक आनी पॉलिटिकल कन्सेन्सस म्हळ्यार सुदीन ढवळीकाराक धरून भायर रस्त्याचेर कन्सेन्सस हाडप आनी लोकांक बरोबर घेवप हें गरजेचें. स्टेट गव्हर्नमेंटाचो हो इनिशिएटीव आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी हाजे खातीर तांणी एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉयंट करची पडटली फॉर प्रोसिजरल सेफगार्ड, जे बाय डिलाया लोबो म्हणटा की भायर येवन दुसऱ्याक आपडटा, हें जाता, पोट पडटा, एक्सिडेंट जाता, हाजे खातीर सेफगार्डा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी करची पडटा कायद्यान. स्पीकर सर, आमी स्टेट लॉ अमेंड करचो पडटलो. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स गोवा अमेंडमेंट बील म्हणटा हाडचें पडटलें. मागीर डबल इंजिनाचें परमिशन घेवचें पडटलें. स्पीकर सर, एक मिनिट, डबल इंजिनाचें परमिशना शिवाय जायना. थंय तुमी कल्चरल रायट्स अंडर आर्टिकल 29 हें करचें पडटलें. स्पीकर सर, लिगल हें सगळें करून आमचें हें कोर्टान वतलेंच. कोर्टान वतलें आनी कोर्टान आमची मारतली. मागीर आमी कितें करतले? थंय आमी वील हॅव टू जस्टिफाय द अमेंडमेंट विथ कॉन्स्टिट्युशनल आर्ग्युमेंट्स. कॉन्स्टिट्युशनल आर्ग्युमेंट कितें? कल्चरल प्रोटेक्शन, एनिमल वेलफेअर प्रोटोकॉल, हे सगळें जे जालीकट्टून केलां तें आमी करचें पडटलें. आनी स्पीकर सर, गोंयची असेंब्ली कोर्ट न्ही has the clear constitutional authority to pass this amendment. So speaker sir, ताजे खातीर हांव ताका फुल सपोर्ट करता. आनी प्रोसेस असो आसपाक जाय की इट शूड बॅलन्स कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एनिमल वेलफेअर. आनी ज्युडिशियल प्रेसिडेंट देर एक्झिस्ट अ ज्युडिशियल प्रेसिडेंट 2023 सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन इज ज्युडिशियल प्रेसिडेंट. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, हे आमचे कल्चरल हेरिटेज म्हणून दाखोवन हे करूं येता. आनी हातूंत रोहन खंवटेचे टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय भरपूर सरप्लस सगळे बीच क्लीन जितान पळय हातूर असेंब्लीन हाडलेले आहा हे बऱ्यातले बरे इश्यू जावन आसा. हो बुल फायटाचो जावन आसा आनी हे न्हू आमचो बुल फायट जी चलता आख्ख्या गोंयान आमच्या चड फेमस आनी आदले ट्रेडिशन आनी इतले फेमस आहा की 5 मिनटांनी तांकां कोणाकी गमत अमके कोणी बुल फायट म्हणून गमत 5 मिनटांनी 10,000 लोक एकठांय येता. म्हणजे इतले फेमस आहा आनी चड गरज आहा हे चालू करपाक. कशे भाशेन आतां हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आहा बॅन इन बुल फायट म्हणून, मात हे आतां चडशे दिरी आतां ते बाफलो कमले न्हू, बाफलो आनी बुल. आतां बाफलोक म्हाजे हिसपान हे लागो उपकारना, मात बुल फायट पासून ताका परमिशन दिवंक जाय आनी हाडूंक जाय आमचो कायदो. कित्याक न्हू ताका बुलाक न्हू कितें आसता केन्नाय न्हू कॅपां घालूंक जाय ती शिंगाक. कॅपां घातली न्हू कित्याक हे म्हाका आमचो बरो लर्नड एडवोकेट आमचो राम जेठमलानी तेणें सांगलेले हे असेंब्लीन हाडूंक जाता आनी ताका कॅपां घालपाची म्हणून. आनी हे तर जालें न्हू आमचे आख्खे गोंयचे लोक हॅप्पी जातले. खुबशे गव्हर्मेंट येयले गेले आनी हे बील हाडपाक ट्राय मात हे केन्नाच जावना. आनी हे आमच्या गव्हर्मेंटान जर हाडीत जाल्यार आख्खे गोंयचे लोक आमचे हॅप्पी जातले. थँक्यू स्पीकर सर. आमगे झगडी म्हाका जाता असेंब्ली झगडी जाता ती लोक चोवपाना एटलिस्ट धिऱ्यो चोयतले ती पळोवंक घाले. कित्याक आमगे झगडी आहाय ती बिकॉज आमची झगडी आहाय ती भायर वचून आमी च्या पिताय ते भायर वचून च्या पिवपा जाय. ताका लागून ती केशी भाशे जावपा जाय. बिकॉज सर हांवें बील मूव केल्लें, बील पास जाल्लें. I had moved a bill and bill passed जाल्लें. It went to the, it is not a state subject. It is on the concurrent list. No, that's why it went to the president for assent. So I am just correcting when the म्हणटालो आपण गायला ते हे केला म्हणून. I am correcting it. I am just correcting it, putting on record.
that it was एक minute अगडे बेल मानाका बेल तेसकला बेल म्हाका सुद्दां फास्ट जालां. So Speaker sir, so I would just want to tell you that if there can be some solution to this, it can be or कितें जाल्यार करपाक जात जाल्यार let us all get together and do it, because it is in the interest of those people who are lovers of bullfights. Like that everybody there जाय तो आसता है आमकां जायो लोकां जायो त्यो आमी एक वाट असेंब्ली रेग्युलरायझेशन पासून आमी कोत्ताय हे कोत्ताय ते भाशेन रेग्युलरायझेशन हाऊसेस कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय जाय जाण इगेन्स्ट आसताय ते भाशेन धिऱ्यांचेरूय पासून लोक इगेन्स्ट आहा नो डाउट. let us be rational. So if we could do something which could bring justice to them, I would be very happy and we would be with the government. Speaker sir, जेन्ना दुसरी स्टेटान जेन्ना लिगलायज जाता जाल्यार आमच्यान गोंयांत कित्याक लिगलायज करपाक जायना दिरयो. जेन्ना आमचे जे ऑल पार्टी तर आमी एकठांय आहले रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी 5 वर्सां. स्पीकर सर, ऑल पार्टीने रेजोल्युशन घेवपाक जाय आनी एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. तर जेन्ना कोर्टाक हांव जेन्ना म्हजे लागीं एक पाडो आहलो जेन्ना आमी कोर्ताली फायटर म्हूण म्हजें नांव आहलें तेन्ना कोर्ताली फायटर जेन्ना आमी फायट घालताले जेन्ना हायकोर्टान बेन हाडलें तेन्ना साकून हांवें वचपाचें हांवें बंद केलें. हांव मागता आमचे सगळे ऑल पार्टी एक डिसिजन घेवन हें पास करून आमचे करचें म्हणून. Honorable Speaker, normally आमी कितें म्हटलें on the Prevention of Cruelty Act 1929 it is banned and it is barred. Tamil Naduचे कितें जाल्लें 2014 तो जजमेंट तो कायदो यूज करून बॅन केल्लें. 2014 सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्लो. State government made an amendment to the act and said that it is a traditional sport. After the amendment was done, ते परत चॅलेंज जालें सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलें that it is valid because this is having a heritage. So therefore I also urge that this is not something, it's an overnight sport ka lela, it's not some new kind of a sport which has come. It is traditional in Goa. So therefore I request that an amendment can be made, get the assent of the president and then we can have that so that it can be done. Yes sir. Speaker sir, सगळे जायते उलयले म्हाका दिसता गोंयची कल्चर इज इन आवर ब्रदरहूड आनी तेच भाशेन आमी सगळे एकठांय जातले एकठांय सगळे ह्या इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर जातले काय कितें. आतां स्पीकर सर एज बाब कालुसे सेड this is our heritage, local pride, community gathering, all parts of this. But specifically, याच हाउसान regional नाडे तेजाहून आनी कोण आले कोण मुखेलमंत्री नाडे तुमगेले मुखेलमंत्री नाडे. This should not be an election gimmick. Election gimmick जावपाचें म्हणजे ते खुशाल करपाक आपूण हाडलें कितें करपाचें पास केलें ना. Over the years, each प्रथा जालें. So, Honorable Chief Minister, जेन्ना Supreme Courtaचे the court has consistently stressed also on the importance of animal welfare. बाब रुडोल्फान सांगलें प्लास्टिका कितें घालपा जाय म्हूण शिंगाक, दुसऱ्या कॅप आनीक whether it will pass the test of Article 51 AG due to show of compassion to animals आनीक एक Prevention of Cruelty Animals Act 1960. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला he is firm that this cannot be done. High Court is monitoring. So हे bill पयलीं आमची bill घाताय आमी घातलें bill on various other things. Whether it will be admitted, whether there will be discussion in this house, let Chief Minister first say that. नाला लॉ डिपार्टमेंटा धाडून वेट डिपार्टमेंटा धाडून एक्सपायर करप ही प्रथा जालेली आसा. सो चीफ मिनिस्टर बी व्हेरी क्लियर की what is the role of the government. I think Lakshmikant Parsekar said yes it should happen. So what is your role? Manohar Parrikar as chief minister said yes it should happen. What is your vision? Kirak people are looking, your reply doesn't have any vision. The reply. Speaker sir, सगळ्या जाणांनी तामिळनाडू गव्हर्नमेंटाचो गॅजेट तांचो कायदो केला तामिळनाडू गव्हर्नमेंटाचो गॅजेट हांवें तो वाचलो. बट एक जल्लिकट्टू इज अ ट्रेडिशनल तमिळ स्पोर्ट ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ बुल टेमिंग इव्हेंट held annually during the Pongal festivals, usually in January. It involves the releasing of bull into the crowd and to participate who attempt to grab its hump and hold on far as long as possible. दोन बैलांमध्ये झगडी न्हू अरे पण ते जालें
तेजेर सामको असो ओडून तेजो हंप करून ताका ओडून दवरप थंयसर म्हणजे फायट लावना म्हणून हांवें सांगलें ते हांवें काडून ते डिटेल वाचले म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळ्यो की हो ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स कोस्टल बेल्टात दोनूय म्हणजे दोन बैलाच्या मदीं झगडी लावपाचो ट्रेडिशनली चल्ला बट गोंयांत पयलीं जातालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन टू द कोर्ट आनी ताज्या उपरांत तो बॅन जालो सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता ओके सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन हांव लिगल कितें आहा पळय ताचो विचार करता आनी त्या नुसार विल सी कितें करपाक मेळटा तें पळयता तें बिल तें घायल ते येतले नेक्स्ट वीक ताजें बिल जें आहा पळय न्ही तें लॉ डिपार्टमेंटाक गेलां म्हणल्यार दोशी लास्ट पासून दोशी मागीर भितर गेश न्हू उणें मागीर हाडशी ते गेले स्पीकर सर सगळी बिलां जी आहा पळय न्हू ती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक त्यांच्या ओपिनियनाकूय वयता म्हणून ते डिपार्टमेंटाक गेला ते वेटरनरी डिपार्टमेंट सगळ्यांचो व्ह्यू घेतलो आनी त्या नुसार मागीरूच हांव विचार करता तुमच्या सगळ्यांचे हे जावपा ना आम्ही गोवा अमेंडमेंट म्हणून हाडटा तर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी गोवा अमेंडमेंट ऍक्ट हो जर आम्ही हाडूंक सोदता अक्रॉस पार्टी लाईन सगळ्यांक मेंबर कर आणि लेट अस टुगेदर डू इट दर इंटरेस्ट आहा जाल्यार विचार सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता